चे पुताचे पवित्र आत्म्याचे आर्गा तुका आबा बापा आर्गा तुका जेजू क्रिस्ता आर्गा तुका पवित्र आत्म्या दिनवासता तुका बापा तुवें आमकां ह्या वेळार हे ऑनलायन मिटींग एकठांय केल्यात म्हूण तुजे उतराची समजणी घेवपाक जे उतर आयज ब्रदर विन्संट पवित्र आत्म्यान बरोवन आमकां दितलो ते उतर खोलायेन आमच्या काळजांत घेवन आनी आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालून आनी ती शिकून दुसऱ्यांक आमी जेजूची ओळख दिवन दुसऱ्याच्या जिवितांत ती ओळख ताणें आपणावंक म्हूण जेजूच्या नांवान हे मागणें तुका उबारता बापा आमेन. आमेन. कोरोना व्हायरसाक नाकातले चिरापतले मागणे आर्गा तुका जेजू महिमा तुका जेजू दुनिया तुवें म्हणल्यार आमच्यान त्या दोंगराक सांगूं येता उठ आनी दोरयान पड जेजूच्या नांवान हांव कोरोना व्हायरसाक शिरापता त्या जोराक त्या खोकलेक शिरापता सगळ्या लक्षणाक शिरापता आनी जे भाशेन जेजू तुवें त्या अंजिराच्या झाडाक शिरापले आनी ते मरून गेले तेच भाशेन पावारतात जशें हांव जेजूच्या नांवान शिरापता हे देंवचाराचें काम आतांच मरून वेता आतांच मरून वेता जेजूच्या नांवान आनी ह्या कुडींतले भायर घालता वच आनी दोरयान पड जो देवान तुका रचला आनी तूं केन्नाच परत म्हज्या जिवितांत येवचो ना हांव दुबाव दवरिनासतना पूण काळजांत हांव सोत मानता की जें कितें हांव उलयलां तें खऱ्यांनीच म्हज्या जिवितांत घडोवन येता तें घडोवन आयलें आनी हांव उलयलां तें म्हाका मेळ्ळें तर ही जावन आसा म्हज्या भावार्थाची गान्नी जेजूच्या नांवान हो व्हायरस ही लक्षणां कुणा ही पिडा मुळासान मरून गेली आनी म्हजी आख्खी कूड दर एक सांदो एकदम बरे तरेन वावर करता जेजूच्या जिवितां वरवीं म्हजी आख्खीच कूड नवी जाल्ली आसा आनी म्हाका लांब बरें भलायकेचें माखलेलें पवित्र आत्म्यान भरलेलें जिवीत फावो जाला मरणाक म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना मरणाक तुका हांव नाकारता शिरापता जेजूच्या नांवान आनी पूर्ण पेकोवणी हांव मानून घेता आनी स्विकारता जेजूच्या नांवान आमेन आमेन आनी आमेन. Amen. 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 Okay. Recap करपा जायना तागे लायट वता येत हुंय. So she cannot connect. So we'll continue with the teaching, brother. कोणा testimony ahल्या testimony दिया. Yeah? कोणा testimony Yes. आहे? कोणाको testimony हा? गोय की दिवंक जाय. Okay, we'll start, brother. Start the word of God, sister. We'll start. Yeah. Yeah. Okay. तर भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक येवकार आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरी सांज दी म्हणटा. तुकाय हांव देता. Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. आमची सिस्टर मरिया आमकां म्हणटाली कोणाक गोवायकी दिवंक जाय कोणाक टेस्टिमनी दिवंक जाय. एक्चुअली भाव भयणीनो जेन्ना आमी एका सुमारान मेवता तेन्ना कोणे तरी टेस्टिमनी दिवंक जाय कित्याक जाणाय जेन्ना हे देवाचें उतर आमी आयकता हेकात बरे भाशेन जेन्ना हे देवाचें उतर आमी आयकता आनी हे देवाचें उतर आमी पाळटा आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत
तेन्ना कितें जातलें? कितें जातलें जेन्ना आमी हें देवाचें उतर जें आयकता आमी दुसपट्ट्या जिवितान आमी पाळटा तें कितें जातलें आमच्या जिवितान? आमी बापाक महिमा दिवंक पावता. ओके, बापाक महिमा दिवंक पावता. पण बापाक महिमा दिवचे पयलीं आमकां कितें जातलें? आमी गिल्टी आसतले ब्रदर. कितें म्हणटात? ब्रदर ते आयला रे, दिवया रिकॅप करूया. Okay, no problem. Let's do Okay. recap and then I'll go to the class proper. Okay, no Okay. problem. All right. Kathy? Ara connect zata. That she was getting this opportunity, no, let her take it. Yes, yes, no problem. All right, Kathy, bye. The recap kor. Kathy? Hello? Okay. चल कमेंट्स कर. Hello? Hello, Kathy. Good evening. Yes. Wait, sister, तुझ्यान comments करून जाता, recap करून जाता. आमी शिकला. Okay, brother. Wait. Thank you. Good evening. Good evening. Good evening, everybody. Good evening, sister. Good evening, sister. अर्गा आणि महिमा तुका बापा. देवाचें उत्तर जाकोबाची चीट 22:1-22 ह्या चिटींत 22 वळींत देवाचें उत्तर म्हणटा की फकत आयकून तुमकांच फटोवं नाकात, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात. ह्या वळीचेर नियाळ केल्यार आमकां कळीत जाता की आमच्यान आमकां फटोवंक जाता जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकतात पूण तें जिवितांत पाळिनात. अशें आमच्या जिवितांत जायते फावटी घडटा. आमी दिसपटी देवाचें उतर वाचता, दुसऱ्या कडल्यान आयकता आनी तें जिवितांत पाळटली म्हूण मनान उचारता. पूण जायते दिसा उपरांत आमी विसरता. देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक वेळ दिना तेन्ना तें मनांतलें भायर वेता. आमी जायतीं रितीरां करतात, मिसांत वांटो घेतात, नवेनां करतात, फिरगोजेंत तशेंच जम्यांनी देवाचें उतर आयकतात, पूण त्या उतराची समजणी घेनात. दर एक देवाच्या उतराची समजणी घेवंक आनी तें वेव्हारांत घालूंक गरजेचें, तेन्नाच तें आमी पाळोवंक पावतलीं. आमकां जर समजणी ना तर ताचो कांयच फायदो जायना. आमकां फायदो मेळटलो जाल्यार आनी तें समाजा मुखार बऱ्या कोण्या उद्देशी दाखोवंक जाय. दुसरे कोरिंथकरांक 5:17 हातूंत आमकां मेळटा की कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा तर ती एक नवी रचना. पोरणें तें गेलें, आतां सगळेंच नवें. जेन्ना आमी जेजूचेर बाबार दवरतात तेन्ना आमी नवी रचना जातात. जेजू आमकां वायट मनांत पडना. आमचे भितर जें मेळेपण आसा आनी पातांत रेवलोल्लीं आसा ती आमी सोडून दिवंक जाय. तेन्ना आमचो आत्मो सुरक्षीत उरता. जेन्ना आमी जेजूक सोमी आनी दोनी म्हूण मानून घेतलो जाल्यार आमची कूड नवीच उरता. आमच्या मनाची नवसणी जाता जेन्ना आमी देवाचें उतर बरे भाशेन आयकून आनी तें मानून घेतात तेन्ना. नवी रचना एक भुरगें जल्माक येता तेन्ना तें बुकेन
रडटा तेन्ना ताची आवय ह्या भुरग्याक दूध दिता. आमच्या आत्म्याक जेजूच्या मासा रक्ताची गरज. परितकरांक 17वे वळीन आमी नवी रचना जाता जेन्ना आमी दर एक देवाचें उतर आमी आमच्या जिवितांत पाळटाव. आमी आमच्या चालत्या जिवितांत नुयस तोंडान उच्चारप पूण ती आमच्या गुन्यांतल्यान दुसऱ्या सभेंत दाखोवंक भोव गरजेचें. आमचो दुसरो जल्म जाता जेन्ना आमी जेजूक सोमी आनी दोनी म्हूण मानतात तेन्ना पवित्र आत्मो आमकां देवाच्या म्हणगे आमच्या गुरुजी ताच्या उतराची समजणी दिता. आमी खंयच्याय पाद्रीची प्रेगदराची शिकवण आयकून घेवन येता पूण ताची समजणी ना तर तें सगळेंच पलकेपण. आदल्या काळार स्मार्टफोन नासले पूण आतां स्मार्टफोन आसात म्हणटच सगळें स्मार्टफोनाचेर सोंपें जाता. जेजूच्या गायांनी पेकोवणी जाली. आमी ही उतरां तोंडान वयल्या वयर उच्चारता पूण ताचो अर्थ समजून घेनात. पूण आमी देवाची उतराची समजणी घेवंक जाय आनी देवाच्या उतराचे शिकवणे प्रमाणे चलूंक आनी ताचेर बाबार दवरूंक जाय. तेन्नाच की जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाली अशें म्हणूंक जाता. देवाचें उतर कितें म्हणटा? तुका कसली गरज आसा? फिलिपकारांक 4:19 म्हजो देव म्हणगे ताचें उतर आनी आज्ञा पाळटात ती ताचो मोग करतात. तुमी दियात आनी परतें तुमकां मेळटलें. उदार मनान दिवंक जाय. आदल्या काळार धावो वांटो दुसऱ्यांक दिवपाचें आसलें पूण आतां हाचेकून चड पासून दिवपाक जाता कित्याक आतां आमी पवित्र आत्म्याच्या काळांत आसा. आमी दुसऱ्यांक कितेंय दितात तें मोगान दिवंक जाय पूण तें आमकां परतून मेळटलें म्हूण आशा दवरूंक फावना. जेन्ना आमकां गरज आसा आमी वचून दिवंक जाय पूण ती आमकां परतून दिवची नात. जेन्ना आमी दितात ताचे बरोबर देवाचें उतर दिवपाक जाय. ताचे कडल्यान आमकां परतून मेळटलें म्हूण समजुचें न्हय. आमी फकत तें बी घालतात ताचे बरोबर आमी तांकां देवाची उतराची समजणी दिवंक गरज. हें आमी तांचे सवें करतात कित्याक देवाच्या मोगा पासत. देवान आमकां उदार मनान दिलां तशेंच आमचे भाव भयणाक कोणाक गरज आसा तांचे सवें उदार जावंक भोव गरजेचें. जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकतात पूण तें जिवितांत पाळिनात जाल्यार आमी आमकांच फटयतात. Praise Well, God. thank you, Kathy. Yes, sister. बरें जालें. Thank you very much. Thank you, Sister, Sister Kathy. Sister, brother, म्हाका एक टेस्टिमनी दिवंक जाय. वय दी सिस्टर दी. लास्ट टाइम म्हाका म्हटलें न्हू क्लोजिंग प्रेयर कर एंड एडवान्स ना म्हटलें न्हू. वय मागीर थॉट येयलें हांवें कित्याक ना म्हणलें. जेन्ना हांव एक जेजूचें धू आसा जेजू म्हज्या भितर जियेता तेन्ना हांवें कोणाक ना म्हटलें. हांवें कित्याक ना म्हटलें. हांव म्हणटा एक देवाची कूड आनी एक हाऊस ऑफ टेम्पल म्हणजे एक घर मंदीर तर म्हज्या भितर देव आहा पूण हांवें कित्याक ना म्हटलें. तें म्हाका न्हू ब्रदर बगर ते थॉट येताले आनी मागीर हांवें म्हणलें नो नेक्स्ट टायम हांव कितें करून क्लोजिंग प्रेयर म्हणटली नेक्स्ट टायम. Praise God. Praise God. देवान तुजेर बेसांव घालूं भयणी. थँक यू सिस्टर. गॉड ब्लेस यू. God bless you too. God bless you. God bless you. आणि कोण हा गोवायकी दिवपाक?
Anybody has got a testimony? बरें, जेन्ना आमची सिस्टर कॅथी ती आमकां रिकॅप दिताली तेजे पयलीं हांव म्हणटालो जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता आनी हें देवाचें उतर फकत आयकना पूण जें आयकता तें आमी कोत्ता तेन्ना कितें घडटा? केन्ना कितें घडटा? आमी जेन्ना देवाचें उतर पाळटा तेन्ना आमकां एक टेस्ट येता. आतां समजा आमच्या भुरग्यांक एग्जाम आसा आनी ती एग्जामाक शिकोनात जाल्यार कितें फायदो जातलो तांकां? ती पास जातलीं? आमची भुरगीं पास जातलीं एग्जामीक वचत जाल्यार शिकोनासतना पास जातलीं ती? ना फेल जाते. पास जावची ना. आनी आमी पाय माय जियात आमच्या भुरग्यांक सांगता अरे बाबा शिकात 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 व्हडली वचोंक जाय व्हडली जावंक जाय तुमकां कितें तरी जिवितांत कितें करूंक जाय मातशी शिकात बरे भाशेन. आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमची भुरगीं शिकतात ती आपली एग्जाम कोत्तात तेन्ना जे एग्जामीन येता तांकां तो जबाब दिवपाक जाता. कित्याक ती शिकल्यान म्हणून ताणें तो टेस्ट जो आसला तो तांणी आपण शिकोन तो टेस्ट पास जाला म्हणून आतां ती फुडल्या क्लासीन वचपाक आतां तयार जातात. तीच भाशेन भाव भयणीनो जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता आनी देवाचें उतर आमच्या जिवितांत ते आमी पाळटा फकत आयकना तर कितें घडटा? वय आमी येता सगळे कडेन असो झूम क्लास आसलो इगोर्जेन आमकां केन्ना रितीर आसत जाल्यार कोण म्हणटलो अरे बाबा कोणाक भोवयकी हात दिवपाक आमी वेता थंयसर भोवयकी दिवपाक आनी सगळो लोक म्हणटा आनी देवाच्या उतरा वरवीं ताका पेकोडी मेवली आनी सगळो लोक क्लॅप करता आनी म्हणटा एकदम बरी टेस्टिमनी जाली. पूण भाव भयणीनो आयकात जें आमकां कितें घडटा तें जेन्ना आमी देवाचें उतर कोत्ता आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत गोवायकी दिवपाक तयार आसा आमी वय जातली गोवायकी पूण म्हज्या जिवितांत म्हज्या भावार्थाक कितें जाता जेन्ना हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता आनी हांव तें उतर म्हज्या तोंडांतल्यान म्हज्या काळजांतल्यान म्हज्या मनांतल्यान हांव सोडिना वय म्हाका त्रास येता डॉक्टराचो रिपोर्ट एकदम नेगेटीव आसा म्हजे कडेन सर्वीस ना म्हजे कडेन कितें म्हाका कितें जाय तें म्हाका भुरगें जाय कितें तरी जाय म्हाका म्हज्या जिवितांत तें म्हाका अजुनूय मेळोंक ना पूण हांव त्या देवाच्या उतराचेर नियाल करून तें पोत्तून पोत्तून उलोवन जें उतर सांगता तें हांव कोत्ता तेन्ना म्हजो भावार्थ म्हजो संबंद जेजूशी घट जाता. हांव कित्याक म्हणटा तुमकां कित्याक जाणाय भाव भयणीनो आयकात बरे भाशेन जेन्ना तुमी एका क्लासीक वेतात आतां बायबल क्लासीक हांव तुमकां आतां देवाचें उतर सांगता कोण खंयच्या प्रेगादोरा कडेन खंयच्या प्रिचरा कडेन तुमी वचत जाल्यार तुमी देवाचें उतर आयकत जाल्यार तो प्रिचर तो प्रेगादोर कितें म्हणटलो कोणाक गोवायकी हात दिवपाक आनी सगळो लोक म्हणटलो वय म्हाका गोवायकी हात दिवपाक ती गोवायकी कोणाक ती प्रेगादोर म्हणून तांणी शिकयला म्हणून ती गोवायकी प्रेगादोरा प्रिचरा कडेन ना. जेन्ना हांव गोवायकी दिता हांव सगळ्यांक सांगता की म्हाका कसलो त्रास आसलो म्हज्या जिवितांत पूण हांवें देवाच्या उतरान घट रावलो ते म्हज्या तोंडांत दवरलें म्हज्या काळजांत दवरलें म्हज्या मनांत दवरलें म्हाका कितली आळपण जाली कितले त्रास जाताले म्हज्या मनांत कितलो म्हाका प्रेशर येतालो पूण हांवें देवाचें उतर सोडूंक ना. जें देवाचें उतर म्हणटालें तें हांव म्हणीत रावलो तें देवाचें उतर म्हाका सांगतालें तें हांव कोत्तालो आनी जेन्ना म्हाका टेस्ट येतालो आनी त्या उतरा प्रमाणे हांव रिगून रावतालो तेन्ना म्हाका म्हजें जैत मेवलें आनी आतां हांव ही गोवायकी दिता आतां एक टेस्टिमनी दिता. टेस्टिमनी फकत लोकांक आयकोपाक आनी फकत जेजूक आर्गां दिवपाक जेन्ना आमी टेस्टिमनी दिता जेजू म्हणटा हय म्हजी भुरगीं कितें सगळ्यांक सांगता हांवें कितें केलां तें पूण चड करून कितें घडटा भाव भयणीनो जेन्ना आमी कितें टेस्टिमनी दिता केन्ना आमकां देवाच्या उतरा प्रमाणे शिकोवन कितें मेवता आमकां कितें जाणवाय मेवता आमी दुसऱ्यांक सांगूंक सोदता पळय म्हजी जाणवाय कितली ती हांव तुमकां देवाचें उतर कितलें शिकयता तें पूण भाव भयणीनो जेन्ना हांव देवाचें उतर शिकता देवाचें उतर नियाल कोत्ता देवाचें उतर कोत्ता तें जें कोत्ता हांव दुसऱ्यांक न्हय हें म्हाकाच कोत्ता कित्याक म्हाका म्हजो संबंद जेजूशी घट जावंक जाय
म्हजो संबंध जेजूशी फकत एका दिसाक न्ही. जेन्ना म्हजी मिलाद मेवली तेन्ना हांव म्हणटा जेजूचो संबंध घट जालो आनी मागीर म्हजे फुडल्या जिवितान म्हाका कांयच जेजूचें कांय पडोंक ना भाव भयणीनो. ह्यो जो टेस्ट येता आमच्या जिवितान, हे जे आमी कोत्ता देवाच्या दिसपट्ट्या जिवितान आमी देवाचें उतर घेवन आमच्या काळजान तोंडान मनान ते आमकां आमचो संबंध जेजूशी घट करता. आनी जेन्ना आमचो संबंध जेजूशी घट उरता आमकां फकत गोंयकी दिवपाक मेळना, आतां आमकां दुसऱ्यांक ती शिकोवन दिवपाक मेळटा. कित्याक जे जेजून म्हाका शिकयलां, जे म्हाका ताणें म्हाका टेस्ट पास करपाक दिला आनी हांव तो टेस्ट को पास जावंक जाय देवाच्या उतरावणी हांव शिकलां, तेन्नाच की म्हज्यान दुसऱ्यांक शिकोवंक जाता कशें तांकां पास जावंक जाय, कशें ती टेस्ट आयल्या उपरांत कशें म्हाका पास जावंक जाय. देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाची भुरगीं, आमी सगळीं म्हणटात देवाची भुरगीं, पळय आमी आतां क्लासीक येता, देवाचें उतर आयकता, पूण आयकात बरे भाशेन. फकत एक हांव आतां समजा हांव तुमकां एक टिचर को येता आनी तुमकां शिकयता, पूण आमीच जेन्ना हें देवाचें उतर आयकता आनी आमी हो टेस्ट घेता आनी देवाचें उतर कोत्ता दिसपट्ट्या जिवितान, आतां आमकां आमचो संबंध घट जातलो आनी आमी हांगा येवन गोवायकी दिवपाक पावतले. हांव कितें कोणाक गोवायकी दिवपाक, की हांवें शिकयलां म्हणून, ओ आमच्या सिस्टर मारियान शिकयलां म्हणून, ओ कोणें प्रेगादोरान शिकयलां म्हणून ना. जे पवित्र आत्म्यान म्हाका तें कोडीत केलां, जेन्ना हांव देवाचें उतर घट धरून हांव रावलां आनी तें म्हाका जैत मेळलां, तेन्नाच म्हजो संबंध घट जाला आनी हांव गोवायकी वरवीं जेजूक महिमा दिता, जेजूक हांव वाखाणणी दिता. आनी जेन्ना हांव हें करीत रावतां, आतां देव म्हाका जेजू म्हाका म्हणटा, आतां तूं शिकय दुसऱ्यांक सांग की तुवें गोवायकी दिली, तुका कशें जैत मेळलें. आतां जेजू म्हाका एक टिचर कहो, जेजू म्हाका एक प्रेगादोर को म्हज्या फॅमिलीन, म्हज्या कुटुंबांनी, म्हज्या इक्रोज मातयेन म्हाका तयार करता. आनी हेंच जावन आसा आमचें काम भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता. कित्याक जेन्ना आमकां गोवायकी आसता तेन्नाच गोवायकी वरवीं आमचो संबंध घट जाता. देखून भाव भयणीनो, हांव तुमकां कित्याक आयज सांगता, लास्ट वेनिसडे आमी ह्या उतर शिकलेले. हांव आतां परतून वसया, मातशें रिविजन करया आनी पळोवया हें कितें उतर देवाचें म्हणटा. 22वी वड कोणान मातशें व्हडल्यान वाचूंक जाता प्लीज. देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फोटोवंक नाकात, पूण देवाचे उतरा प्रमाणे चलात. हा, देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फोटोय नाकात. कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकूंक येता आमकांच फोटोवंक जाता. केन्ना? आयज आमी बुधवारा दीस देवाचें उतर आयकलें, कालच्या बुधवारा दीस आमी देवाचें उतर आयकलें, पूण हें उतर आयकल्या उपरांत, तें नोट केल्या उपरांत ब्रेस्तार, शुक्रार, सोनवार, आयतार, सोमार, मंगळार आमी देवाचें उतर, आयज बुधवार, आमी तें देवाचें उतर पाळलें काय? जेन्ना आमकां हो टेस्ट आयलो आमच्या जिवितान, टेस्ट भाव भयणीनो, हो टेस्ट आमकां सांगून येवचो ना. देंवचार आमकां सांगूं ना की फाल्यां हांव येतलो तुमच्या घरा कडेन टेस्ट दिवपाक तुमकां. तो टेस्ट आयज रातीक घडोवंक पावता, फाल्यां सकाळीं घडोवंक पावता, फाल्यां सांजचें घडोवंक पावता, 3 दिसांनी घडोवंक पावता. पूण एक वस्त आमी जाणो की जेन्ना आमी ह्या देवाच्या उतराची सजमणी घेता, आतां आमकां ह्या उतराची सजमणी आसा, तर कितें घडटा भाव भयणीनो, आतां जेन्ना हो टेस्ट येता, देंवचार आमकां तायणी घालता, आमच्या जिवितान कसलो वायट रिपोर्ट येता, कसलेच आमकां आडकोळ येता, तेन्ना हे देवाच्या उतराची सजमणी आमकां मेळल्या म्हणून, आमकां ओळख मेळल्या उतराची म्हणून, देवाचें उतर आमच्या काळजान, आमच्या तोंडान, आमच्या मनान आसा म्हणून आतां आमी हो टेस्ट जो येता, ही जी आडकोळ येता, ताचे वयर जैत मेळोवपाक आमकां हें उतर आमी करूंक जाय. ना तर सुमाराच्या आमी येतले देवाचें उतर फकत आयकतले, पूण आमी केन्नाच करचें ना आनी आमी आमकांच फटयतले. आमचो संबंध जेजूशी घट जावचो ना. पूण देवाचें उतर म्हणटा, देवाचें उतर फकत आयकून तुमी फोटोय नाका, तुमकांच फोटोय नाका, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात. सजमल्यात तुमी पयली वड 22वी वड सजमल्यात तुमी सगळीं? येस ब्रदर. ओके, आतां सजमल्यात जाल्यार भाव भयणीनो आयकात बरे भाशेन.
ही सजमणी आमकां मेळल्यार जाल्यार फुडल्या सुमानान आमच्यान फकत आमच्यो टेस्टिमनी आयकूंक दिवंक जाता. एक क्लास आसूंक जाय आमची. आमी इतल्या दिसांनी इतलें शिकल्या आमी आयकता देवाचें उतर. आतां हें देवाचें उतर आमी पाळपाक आमी आयजतान कॉमेस करुया. म्हणुया जेजू तुज्या उतराची म्हाका सजमणी उरली. हांव खरेंच एक नवी रोचना जाली. म्हज्या फकत मनाची नोटसोडणी करूंक जाय देवाच्या तुज्या उतरा वरवीं. आतां जें हांव शिकता हें म्हाका दिसपट्ट्या जिवितांत पाळूंक पवित्र आत्म्या म्हाका ही घोटाय दी. ही म्हाका तुजी शक्ती दी. ही म्हाका तुजी जानवाय दी. ही म्हाका ही तुजी म्हाका याद कर म्हज्या मनान. आनी आतां जेन्ना म्हाका हो टेस्ट येता तेन्ना हो टेस्ट येतकूच हांव देवाच्या उतरा वरवीं जैत म्हाका मेळटा. आनी आतां ह्या क्लासीन येता आनी जेजूक महिमा आनी वाखाण दिता. आनी त्याच बरोबर आख्ख्या सुमानान म्हजो संबंद जेजूशी घट करीत वेता. कित्याक आतां म्हजो भावार्थ वाडत वेता आनी हांव आतां जो हांव आसा देवाचो चलो देवाची भुरगीं जावन आसा आमी जेजू दाखयता. देवाक आमच्या सगळीच्या बापाक दाखयता की खरेंच आमी ताची भुरगीं म्हणून जें ताणें घडोवन हाडलां जेजू वरवीं तें आमी आमकां आमच्या जिवितांत आपणायता. कशी भावार्था वरवीं तें देवाचें उतर करून. होय की ना? Yes. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. आतां आयज आमी ह्या 23 वडीर वचया. 23 वड. सो सिस्टर मातशी आमकां ही 23 वड मातशी वाच प्लीज. जी कोण उतर आयकतात पूण ते पाळिनात ती आपलेच तोंड एका आरशान पळयतली मनशा सारकी. बरें. जी कोण उतर आयकतात, आमी सगळीं आतां देवाचें उतर आयकता. हांव जेन्ना उलयता तुमच्या स्क्रिनाचेर तुमच्या मोबायलाचेर म्हाका पळोवंक दिसता. म्हाका तुमकां पळोवंक जायना कित्याक तुमी तुमचो कॅमेरा बंद केला. तुमच्यान म्हाका पळोवंक जाता. तेच भाशेन आमचे कडेन एक आरसो आसत जाल्यार आमी आतां आमचे कडेन घरा आरसो आहा की ना? वय. हांव सजमतालो पयलो फकत बायलांकूच आरसाची गरज आसली. आतां दादल्यांकूय आरसाची गरज पडल्या. Praise God. होय की ना? वय. आनी 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 आमच्या तुमकां सगळ्यांक बायलांक कित्याक ही आरशाची गरज? केस बरे जाल्यार लिपस्टिक लावपाक, पावडर Makeup घालूंक. सिस्टर Makeup घालूंक. सारखे म्हणले. केस बरे जाल्यार लिपस्टिक घाल्यार देखून म्हणटा आयचे जे भुरगे आसात ती आतां तांच्या पॉकेटान आनी तांच्या बॉल्सान एक आरसोच व्हरतात. पयशे व्हरून ना जाल्यार चलता पूण आरसो की जाय. मातसो धाकटो आरसो जाय मागीर पळोवंक जाय. आनी आतां ह्या दिसांनी आरसो ना म्हणून आतां कितें जालां? आतां मोबायल आयला, स्मार्टफोन येयला, ताका कॅमेरा आसा. तो कॅमेरा अशें करतात, तशी करतात, हे एंगलान काडटात, त्या एंगलान काडटात, मागीर त्या एंगलाचे पिक्चर काडून त्याच्या उपरांत ते फेसबुकाचेर घालतात, इंस्टाग्रामाचेर घालतात, मातशे लांब केस करतात, लिपस्टिक काडटात, हे वटेन पेंट करतात, ते वटेन पेंट करतात, कितें ना कितें करपाक. पूण सगळ्यांचेर करतात ते आरशा वरवीं. कित्याक जेन्ना तो आरसो आसा, तो फोटो आसा, आमच्यान आमचें तोंड पळोवंक जाता. तर आयज कितें म्हणटा देवाचें उतर? जी कोण उतर आयकतात पूण ते पाळिनात. आमी आतांच उलयला ताच्या वयर. ती आपलेंच तोंड एका आरशान पळयतली मनशा सारकी. वय. तोंड एका आरशान पळयतली मनशा सारकी. म्हणजे कितें? हांव तुमकां विचारता, सगळ्यांक तुमकां एक विचारता, एक प्रश्न विचारता. तुमी कोणे तुमचें तोंड केन्ना पळयलां? कोणे आपलें तोंड पळयलां? ना. सिस्टर फातिमा तुवें पळोवंक नाय? तुजें तोंड पळोवंक नाय तुवें? तोंड पळयलां. होय, सिस्टर फातिमा म्हणटा तोंड पळयलां. सिस्टर जेनेट? Yes, brother. Sorry. Yes. ना ब्रदर ना. आरशान पळयला, रिफ्लेक्शन पळयला. आरशान पळयला, रिफ्लेक्शन पळयला. तोंड पळोवंक ना. आरसो नासतना तोंड पळोवंक ना, ब्रदर. पूण सिस्टर फातिमा म्हणटा की ती स्पेशल, तिणें तिचें तोंड
आरशान पळयलां. आतां आयकात. जी कोण उतर आयकतात पूण ते पालिनात ती आपलेच तोंड एका आरशान पळयतली मनशा सारकी. कित्याक गाय म्हणटा तो? जेन्ना आमी आमचें तोंड पळोवंक ना, हांवें म्हाजें तोंड पळोवंक ना, पूण हांवें आरशान म्हजें तोंड पळयलां. सिस्टर फातिमान आपलें तोंड आरशान पळयलां, सिस्टर जेनेटान, सगळे आमी, सिस्टर मारियानूय आपलें तोंड आरशान पळयलां. देखून ती बेगीन फास्ट आसली. ती म्हणूंक लागली, ना हांवें पळोवंक ना, कोणेच पळोवंक ना. हांवें तुजें तोंड पळयलें, तुमी म्हजें तोंड पळयता. पूण हांवें म्हजेंच तोंड पळोवंक ना, कित्याक म्हजे दोळे हे आहात, म्हाका फुडें दिसता पळोवपाक. म्हजी बायल म्हाका पळोवंक दिसता, म्हाका म्हज्या बायलेक पळोवंक दिसता, म्हज्या भुरग्यांक पळोवंक दिसता, पूण बायलेक आपलें तोंड पळोवंक दिसना. ती म्हजे कडेन पळयता, आनी जेन्ना म्हजें तोंड पळयता, अरे हा बरी दिसता, आतां म्हजे केस बरे जाल्या. कित्याक तिचे केस बरे जायना जाल्यार घोव म्हणटलो कितें केलां, केस बरे करूंक ना. तिका आरशान पळोवपाची गरज ना, कित्याक देव आमी सगळो जो लोक आसा आमचे कडेन, तो आमकां बेगीन सांगतलो, अरे कितें जालां तुका आयज न्हिदोंक नाय बरो, कितें जाल्यार तुज्या तोंडाक, तुजे केस कित्याक दुसरे भाशेन जाल्यात, हें जालां तें जालां. तो लोक आमकां सांगतलो, कित्याक आमी केन्नाच आमचें तोंड पळोवंक ना. पूण हें देवाचें उतर 23 वडीन कितें म्हणटा, जी कोण उतर आयकतात पूण ते पाळिनात ती आपलेच तोंड एका आरशान पळयतल्या मनशा सारकी. कित्याक जेन्ना आमी आरशान पळयता आनी आमकां कळटा की आतां म्हाका दाढी करूंक जाय, अजून दाढी करूंक ना. आतां जेजू भाशेन म्हजी दाढी व्हडली वाडल्या. आतां तुमी पळोवंक ना पिक्चर जेजूचें, ताका व्हडली वय. दाढी आहा. तुमी केन्नाच पळोवंक ना? पळयलां. वय. म्हणटच आतां जेजू कडेन व्हडली दाढी आहा म्हणून आतां लोक कितें करता, आतां आपली दाढी वाडयता. ती दाढी वाडोवपाक आनी जेजू सारकी करपाक ते आरशान पळोवंक जाय, वय की ना? वय. पूण आयकात बरे भाशेन, म्हाका दाढी करूंक जाय जाल्यार आनी हांव आरशान पळयता की म्हाका हांव बरो दिसना. हांव पळयता की म्हजे केस सगळे व्हडले जाल्यात, हांव पळयता म्हजे केस सगळे लांब जाल्यात, कोण म्हाका पळयत जाल्यार हांव एकदम बरो दिसना. पूण हांव सगळे आरशान पळयता आनी हांव कांयच करिना. हांव खाड काडिना, हांव केस म्हणजे कोंब करिना आनी हांव तसोच भायर वेता. तेच भाशेन जो मनीस देवाचें उतर आयकता आनी तें उतर पाळिना, त्याच मनशा भाशेन तो मनीस एका आरशान पळयता. तो पळयता ताका गरज जाय लिपस्टीक घालपाक, ताका जाय गरज आमच्या सिस्टर फातिमा भाशेन काय ते सामके ब्रावन केस करपाक, कितें तरी करपाक जाय. पूण आमी जेन्ना ते फकत पळयता, आतां म्हाका लोक म्हणटा, अरे कितें जाल्यार तूं म्हातारो जालाय मरे, सगळे केस पिकल्या मरे तुजे. तर हांव म्हणटा, पिकल्या वा नापल्या म्हाका कांयच पडोंक ना. पिकल्यात रे बाबा, आतां चलया, आतां मातशें पेंट मारुया, मातसो काळो पेंट मारया. तर हांव कितें करता, शामू पानकारा कडेन वता आनी पेंट हाडटा आनी बायलेक सांगता मातसो पेंट मार म्हणटा, वय की ना? शामू मुळकड, कोणा कडेन? कसले? शामू मुळकड. ना शामू पानकार म्हणल्यार पेंट विकता तो मनीस. पूण आमचो पेंट शामू पानकारा कडेन वचना, आमकां बरो मेळटा ब्युटिफूल कलर जे येता ते मिक्सचर करून ते आमी शामू पानकाराचो पेंट घाले जाल्यार जाले आमचे केस, आमचे जाले 12, 17, 13 बेस्तार केंसाचे. हांव कितें म्हणटा बाबा भयणीनो, जेन्ना आमकां कोण सांगता, आयकात बरे भाशेन, कोण आमकां सांगता, अरे बाबा कितें जालां तुका, बारीक जालाय मरे, अरे बाबा कितें जालां तुका, तुजे केस पिकल्यात मरे, अरे कितें जालां तुका, दाढी वाडल्या ती सामको चोरा भाशेन दिसता, बरो दिसोनाय तूं. तर आमी कितें करता, पोत्तून वेता हारशा कडेन आनी आमी दाढी करता, केस उगयता, तेजे उपरांत बरे भाशेन न्हेसता आनी भायर वेता. कित्याक आमकां पडलां लोक आमकां कितें म्हणटलो तो, खरेंच लोक आमकां बरी वस्तू म्हणटलो, वय की ना? तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता आनी फकत ते कानान घालता आनी भायर सोडटा, तेन्ना आमी जेजूक दाखयता की आमी तें उतर आमी पाळिना. तर आमी कितें सांगता जेजू पळय, तुजें हांवें आरशान पळयलां म्हजें तोंड, पूण हांवें कांय करूंक ना. जेजू म्हणटा कितें, तुवें उतर आयकलां जाल्यार आनी तें पाळिनाय जाल्यार तूं खरोच म्हजो भुरगो, तूं खरोच म्हजें भुरगें, खरोच हांव तुजो देव. हांव विचारतां तुमकां,
हांव खरोच तुमचो देव ओ तुम्ही फकत बिश्टे टाइमपास करपाक आयल्यात फकत आयकतात आनी तेजे उपरांत आपलेंच कोत्तात जेजू आमकां विचारता आयज जे ते उतर आमी आयकता खरेंच तें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाळटांव काय कित्याक भाव भयणीनो आयकात बरे भाशेन जुआची हांव तुमकां विचारता हांव तुमकां एक स्क्रिप्चर दाखयता कित्याक ह्या उतरा प्रमाणे आमकां कळटले की खरेंच आमी देवाची भुरगीं वा देवाची भुरगीं न्हय ती let us read John chapter 14 verse number 14 विसवर word 23 सिस्टर मातशी वाचताय प्लीज जेजून ताका परतीपाल केलो म्हजो मोग कोत्तात ती म्हजें उतर सांबाळटली आनी म्हजो बाप तांचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतले आनी ताचे सवें तिकाण करतले जेजू कितें म्हणटा आमकां तो म्हणटा तुमी खरेंच म्हाका जेजू जेजू म्हणटात खरेंच तुमी म्हाका हांव तुमचो देव म्हणून तुमी म्हाका म्हणटात खरेंच तुमी म्हाका म्हणटात जेजू जेजू स्वामी म्हजो देव म्हणटात पूण तुमी म्हजें उतर सांबाळिनात म्हजें उतर करिनात तो तुमी खरेंच म्हजो मोग कोत्तात हो प्रश्न जेजू आमकां विचारता जेन्ना आमी जाकोबाच्या पयलो विस्वर वड 23 वडीन आमी पळयलां की जेन्ना फकत आमी त्या आरसान पळयता आनी पळयता आमी आमकां दाढी करूंक जाय केस उगोवंक जाय हें करूंक जाय पूण आमी कांयच करिना तेच भाशेन हो जो मनीस देवाचें उतर आयकता पूण तें उतर आपल्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाळिना तेच भाशेन जेजू म्हणटा फकत म्हाका जेजू तुमचो देव तुमचो स्वामी तुमचो सर्वंटार म्हणू नाकात कित्याक तुमी म्हजें उतर सांबाळिनात तुमी म्हज्या उतरा प्रमाणे चलनात पूण जेन्ना तुमी म्हज्या उतरा प्रमाणे चलतात खरेंच जें उतर सांगता तें कोत्तात तेन्नाच की म्हजो बाप तांचो म्हणटा म्हजो बाप तुमचो मोग कोत्तलो आनी आमी ताच्या थंय येतले आनी ताचे सवें तिकाण कोत्तले म्हणजे कितें स्वर्गीचो बाप जेजू आनी पवित्र आत्मा द होली ट्रिनिटी आमच्या भितर जियेतले केन्ना जेन्ना आमी तें उतर सांबाळटले आनी भाव भयणीनो हांव तुमकां विचारता एक प्रश्न विचारता आयज जेन्ना आमी एक कंपनीन कोत्ता काम हांव एका कंपनीन व्हडल्या कंपनीन काम केलां जेन्ना आमच्या कंपनी मॅनेजर आसता आमचो साहेब आसता जनरल मॅनेजर आसता डायरेक्टर आसता म्हजो चेअरमॅन जो आसता जेन्ना आमी त्या कंपनीच्या चेअरमॅना बरोबर त्या व्हडल्या मॅनेजरा बरोबर आमचो संबंद गोड आसता तेन्ना आमकां कितें जाता आमकां फायदो जाता वय की ना समजा एका देशाचो लिडर आसा म्हणटा मोदी ओर तुम्ही आता कताराचे व्हडलो शेख आसा जाल्यार ताच्या शेका कडेन तुमचो संबंद गोड आसा जेन्ना आमचो संबंद गोड जाता आमचें रिलेशन बरें आसा तेन्ना आमकां प्रमोशन आमकां कितें बरी सर्वीस मेळची ना मेवतली आनी समजा हांव आनी म्हजो एक आमी जो इस्कॉलांतलो आसलो आमी दोगांय गड्डे खेळटाले फुटबॉल खेळटाले व्हडले जाले आमी खेळोन आमी व्हडले जाले आतां तो एक व्हडलो मिनिस्टर जाला हांव आतां मातसो लागतलो कशें हांगासरले चार पयशांचें काम करता पूण जेन्ना म्हाका कळटा की म्हजो फ्रेंड जो गड्डे खेळटालो फुटबॉल खेळटालो तो आतां व्हडलो मिनिस्टर जाला जेन्ना हांव त्या मिनिस्टरा कडेन वेता आतां म्हाका सर्वीस जाय तो म्हाका मिनिस्टर कितें कांय करचो ना जेन्ना हांव तुजो फ्रेंड आमीग आसा म्हणून वय तो म्हाका कोत्तलो सगळें बरें कोत्तलो आनी पळय भाव भयणीनो जेन्ना हो स्वर्गीचो बाप ताचे उतर आमी पाळटा स्वर्गीचो बाप जेजू आनी पवित्र आत्मा आमचे भितर येता आनी आमचे सगळें ठिकाण कोत्ता आनी जेन्ना हो आमचो स्वर्गीचो बाप आमचे भितर आसा तर आमकां कसलीच गरजेची कसलीच गरज येतली तुमकां कितें दिसता कसलीच गरज येतली आमकां सगळें जें आमकां जेजून आमकां देवान घडोवन हाडलां तें आमच्या जिवितान आमकां मेळटलें पूण गरज आमकां त्या उतर पाळपाक वय करेक्ट कित्याक हे फकत देवाचें उतर आयकलें आमकां कितें फायदो जातलो कित्याक आमी रितेराक गेल्या सुमानाच्या सुमानान बुधवार दीस आयल्या आमी आनी देवाचें उतर आयकलें म्हणून आमी बेसांव आनी भोगतले ना आमी फटयतले आमकांच कित्याक फकत आमी तें एका कानान आयकलें
आणि त्या दुसऱ्या कानान सोडले. पूण जेन्ना ते उतर आमकां सजमून आयले, ते उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितांत पाळले. पोत्तून पोत्तून आमच्या मोबायलाचेर दवरता आमी ते ताचे ऑडियो घालता, ते उतर कितें सांगता ते करता. जेन्ना आमकां कसलो टेस्ट येता, त्या उतरा प्रमाणे आमी म्हणटा, हा म्हाका हें करूंक जाय, म्हाका तिडक आयल्या हें कर. पूण हांव त्या उतरा प्रमाणे करतलो आनी हांव पोत्तून पोत्तून त्या उतराचेर नियाळ करून ते उतर हांव दिसपट्ट्या जिवितांत पाळटा. तेन्नाच की म्हाका जेजूच्या राज्यान एक प्रमोशन मेळटा. प्रमोशन मेळटा. हांव वाडीत वाडीत वता जेजूच्या राज्यान. आनी त्या वेळार जेन्ना म्हजें प्रमोशन जाता, आतां खूब लोक जो लोक आतां देवाचें उतर आयकूंक पावतलो, हेच भाशेन त्या लोकांक आतां जेजूची ओळख मेळटा तुज्या आनी म्हज्या सोबें. आनी आतां आमी देवाचें राज वाडपाक आमी वावरूंक पावता. आनी सगल्यांक जो लोक आतां इफेर्नान वेता वो कोणाक जेजूची ओळख ना, तांकां आमी ओळख दिवपाक आमी पावता. कितलें बरें काम आमी करता. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरेंच देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता आनी सांबाळटा, देव आमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी दिता. हो जो म्हणजे काम जे आमकां करूंक मेळटा, आमचें काम फकत बिश्टें कोणें कितें आमचो टायम पास केलो, कोणें मातशें प्रिचींग केलें, कितें कोणाक शिकवण दिली आनी ताजे उपरांत आमी गेल्या, कसलोच फायदो ना. कसलोच फायदो ना. पूण जेन्ना आमचो संबंद घट जाता, आमकां ते उतराची सजमण येता, कित्याक आमी तें उतर पाळना. आनी आतां तें उतर म्हाका आतां ती रेसिपी जे आतां म्हाका केक करूंक जाय, ती रेसिपी जी म्हाका देवाच्या उतरा प्रमाणे ते म्हाका जैतीवंत जीवन मेळोंक जाय, ते कळ्ळें म्हाका कळटा, कळ्ळें म्हाका शिकून मेळटा. पवित्र आत्म्या वरवीं हांव दुसऱ्यांक सांगता. आतां दुसरो लोक हें देवाचें उतर आयकता, त्या दिसपट्ट्या जिवितांत तें उतर पाळटा आनी आतां तांचो संबंद घट जाता आनी ती आतां घोवायकी दिवपाक फुडें सरतात आनी जेजूचें राज वाडत वाडत वता. हांव भयणीनो, हांव तुमकां एक सांगता. जेन्ना आमचे आपोस्त जाल्ले 12 आपोस्त, एक तो जुदास मेलो, 11 आपोस्त जाल्ले, तेजे उपरांत हो जो आमचो मातायस जाल्लो ताका 12वो केलो. तेजे उपरांत हे सगळे आपोस्त कितें ताणें कितें केलें, ते गेले सगल्या कडेन. आमी आयकता की सांत थॉमस आमच्या इंडियेक पावलो, केरला तामिळनाडू थंयसर पावलो. सांत पावलो हांगा गेलो, पेद्रू हांगा गेलो, आंद्रे हांगा गेलो, ते कितें गेले सगल्या कडेन. ते फकत देवाचें उतर पोरगोट करूंक लागले. पूण आमकां पळयात भाव भयणीनो, आमी आतां 2000 वर्सां जावन आमकां आतां टेक्नॉलॉजी आहा, आमकां एअरप्लेन आसा, आमचे कडेन मोटरां आसा, ट्रेन आसा, आमचे कडेन हे बैलगाडी ना. आमकां कसली त्रास घेवपाची गरज ना. आमचे कडेन आतां इंटरनेट आसा. आमचे कडेन मोबायल फोन आसा, आमचे कडेन स्मार्टफोन आसा. आमच्यान कितले पाट हे देवाचें उतर दुसऱ्यांक दिवंक पावंक आमच्यान वावर करूंक जाता. हे देवाचें उतर कितले पावटी आमी फकत हे देवाचें उतर आयकता. आतां आयज आमी आयकलां ते उतर जेन्ना आमी आयकता, ती सजमणी घेवन आमी दुसऱ्यांक कोणाक फोन करून सांगता, अरे बाबा तुका कितें प्रॉब्लेम जाला, हे उतर अशें अशें म्हणटा, हे उतर तूं कर. आनी जेन्ना आमी ते उतर ताका सांगता आनी ती कोत्तात तें देवाचें उतर, आतां ती म्हणटात तुजे कडेन म्हणटात, बाबा तुका हांव आर्गां दिता, ह्या म्हज्या भावा पासत, ह्या भयणी पासत, ती येयली म्हज्या जिवितांत, म्हाका ही उतराची सजमणी दिली. आतां म्हाका तें जैतीवंत जिवीत मेळोलें. ते जे म्हाका पेकोणी म्हाका जाय आसली, ती दोतोरान सांगलें कांयच करूंक जायना, आतां ती पेकोणी म्हाका मेळोली. देखून बापा हांव तुका आर्गां आनी बागां दिता. आतां म्हजो संबंद जेजूशी घट जाता, म्हजो भावार्थ वाडटा आनी त्या भावार्था वरवीं आतां हांव दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक हांव फुडें सरतां. समजल्यात तुमी भाव भयणीनो? देखून जेन्ना आयज आमी देवाचें उतर आयकता, या जाकोबाच्या चिटी कडेन वसया आमी. 1 मिनिट. ओके, जाकोबाचो 23वी बोर्ड. ओके, परतून वसया. जी कोण उतर आयकतात पूण ते पाळिनात, ती आपलेंच तोंड एका आरशांत पळयतल्या मनशा सारकी. कित्याक आमी फकत आमी आमच्या आरशान आमी पळयता सगळें, पूण आमी ताजे वयर कांयच करिना. आतां पयलात हांव आरशान पळयत जाल्यार म्हाका जाय आयज रातीक एक खाड काडपाक, पूण हांव फाल्यां येत जाल्यार क्लासीक आनी खाड काडिनासतना वसत जाल्यार लोक म्हणटलो हो म्हाका दिसता आनी हो म्हाका दिसता न्हांग ना,
म्हाका दिसता हो कितें हाका कितें जालां, हाका म्हणजे कितें टेन्शन जालां, हाका आनी कितें आयकोपाचें, ताका टेन्शन आहा आनी तो आनी आमकां आनी आमचें टेन्शन कितें पयस करतलो. हो लोक चिंतलो वय की ना. सिस्टर फातिमा बरी हासता, ती म्हणटा वय तेंच म्हणटा हांव. केन्ना हांव प्रिचरा कडेन पयलें हांव प्रिचराक पळयता, तो खरोच बरो दिसता, ताका मातशें ताजें तो हासपाचो तो असो म्हाका जेम येता, म्हाका आनी ताका ताका जेम येवन सगल्यांक दुसऱ्यांकूय जेम येता. आतां समजा पळय, आतां म्हाका जेम येत जाली, हांव तुमचे कडेन उलयत जाल्यार आतां तुमी 5 मिनटांनी तुमी न्हीद जाल्यात. शुअर. सिस्टर मारिया गेली म्हजी. म्हाका दिसता ती म्हजे कडेन उलोवची ना आयज. ब्रदर तुझो आवाज ऐकून आमकां न्हीद जेम पडटा. म्हणटा म्हजो आवाज आयकून तिका जेम पडची ना. कशी जेम पडटली? म्हजो आवाज असो आहा की सगल्यांक जागेंतली हांव उठयतलो आतां. होय, सोबीत सोबीत सुंदर मोलादीक आवाज. तुका जेजू. ना हांव कितें म्हणटा, आय वॉज जस्ट मेकिंग अ जोक. हांव कितें म्हणटा, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, समजा जेजू आयलो हांगा, समजा हांव सोड, हांव आतां तुमचे भाशेन आयकता, जेजू तिचो देवाचें उतर आयकता आनी जेजू आमचे कडेन पळयता आनी जेजू म्हणटा हांव थकलां बाबा, अरे म्हाका जेम येता, हांव जेजू कडेन पळयता की म्हाका शिकवण दिता. तर हांव म्हणटलो जेजू मातसो उठ रे बाबा, जाणो तूं थकलाय म्हणून, मातसो म्हाका मातशी कितें सांगू तें 5 मिनटांनी सांग, मागीर न्हीद तूं. पूण हांव कितें करता, जेन्ना हांव जेजू कडेन येता आनी जेजू एकदम मोलादी भाशेन एकदम इंथुजियास्टिकली शिकयता देवाचें उतर, तेन्ना म्हाकाय बरें जाता. तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना हांव आरशान म्हजें तोंड पळयता आनी हांव कसलोच ताजेर कसलोच रिजल्ट करिना, म्हणजे आय डोंट मेक एनी चेंज बेस्ड ऑन दॅट, तर कितें घडटा, हांव फकत एका मनशा भाशेन जो देवाचें उतर आयकता आनी देवाचें उतर पाळिना, तांकां हांव फकत एका कानान घालून ते दुसऱ्या कानान सोडटा. म्हजें जिवीत बदलोना आनी म्हाका कसलोच फायदो जो जेजू म्हाका दिवंक सोदता. खरेंच म्हाका हो जो देवाचें उतर सांगलां आमी पयलां ते जुवाच्या 14 वोड 23, जेजू म्हणटा जेन्ना तुमी म्हजें उतर आयकतात, तुमी खरेंच म्हजो मोग करतात, तेन्ना कितें घडटा, तुमी म्हजें उतर पाळटल्यात आनी हांव तुमचे भितर जियेतलो, सर्गीचो बाब जियेतलो, पवित्र आत्मा जियेतलो आनी तुमकां कसलेंच वायटपण येवचें ना, कित्याक हांव तुमचे बरी आहा. हांवें तुमकां सांगलां केन्ना सोडचो ना, पूण तुमी म्हज्या उतराचेर तुमी तुमची चोत्राय धरून तें उतर पाळात. बरें, आमी फुडले वडीन वचया. 24 वडीन सिस्टर मातशी वाचताय. 24 वड. येस. ताणी आपणाकूच बरे भाशेन पळयली, मागीर ती गेली आनी आपणाचें रूप कसलें आसलें तें ती विसरली. ताणी आपणाकूच बरे भाशेन पळयली, मागीर ती गेली आनी आपणाचे रूप कसलें आसलें तें ती विसरली. होय, ताचो अर्थ कितें भाव भयणीनो? जेन्ना हांव पळयता आरशान की हो दिसता, म्हाका खाड काडूंक जाय, म्हाका हें जालां थंय जालां, केस वाडल्यात, आतां जुदेवा भाशेन दिसता, म्हाका जाय आतां बरे भाशेन दिसपाक. लोक म्हाका म्हणटलो अरे बाबा हाचे तरी आयकय ना, तर हाका पळोवपाक म्हाका दिसता हाचे कडेन उलोवपाची गरज ना, ताका एक फावटी पळयल्यार आमी पयस वेतले. तेच भाशेन जेन्ना हांव देवाचें उतर आयकता, ही फकत एग्जाम्पल दिता, हांव तुमकां आय एम ट्रायिंग टू पुट अ स्ट्रेस ऑन आमी आरशान कितें पळयता तें, पूण ताचेर तुमची चोत्राय चड धर नाकात. ही शिकवण म्हणजे कितें, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता आनी हें देवाचें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाळटा, ताचेर नियाळ कोत्ता, हें कोत्ता, आतां कितें घडटा भाव भयणीनो, आमचो स्वभाव, आयकात बरे भाशेन, आमचो स्वभाव, आमचें रूप भायल्यान न्हय, भितरल्यान आमचो स्वभाव, आमचें रूप जें आसा, जेजू सारकें जायत वेता. Praise God. आयकात भाव भयणीनो, तुमी आमी सोचता की आमी फकत भायल्यान पळयतना खाड काडूंक जाय, केस गाजूंक जाय, हें करूंक जाय, तें घालूंक जाय, परफ्यूम घालूंक जाय, फकत हें दुसऱ्यांक करपाक. पूण आमच्या जेजूच्या फुडें
आमकां खरेंच जेजू सारके जावंक जाय जाल्यार तेच काम आमकां स्वर्गीच्या बापान सांगलां. स्वर्गीच्या बापाचें काम कितें? ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत कित्याक धाडलो? आमची पातकां घेवपाक, आमकां आमचो खुरीस घेवपाक खुर्सार. ताणें आमचें मरण मेलो तो. पूण जेन्ना आमी आतां जाणो की जेजू वरवीं आमी आतां भुरगीं जालीं देवाची, आतां तें उतर पाडून पोत्तून पाडून आमचो स्वभाव जो आसा, आमचें जें चिंतप जें आसा, आमचो जो कॅरेक्टर आसा, आमचें जें उलोवपाची जी चाल आसा, आमच्यो ज्यो कोण्ण्यो आसा, त्यो आतां जेजू सारक्यो जातात. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजू सारकी जाता तेन्ना आमकां गरज आमचें तोंड उक्तें करपाक. हांव तुमकां विचारता, जेन्ना हांव म्हजे भितरल्यान जेजू सारको जाता, म्हज्या चिंतनांनी, म्हज्या उतरांनी, म्हज्या कोण्ण्यांनी, आतां म्हाका रेगोदरा भाशेन म्हाका थंयसर इगोर्जेन उबें रावन थंयसर शिकोवन दिवपाची गरज आसा? कसलीच गरज ना. कित्याक जेन्ना लोक म्हाका पळयता की खरेंच म्हजो स्वभाव जेजू सारको जाला, ती म्हणटली, बाबा तुवें ह्या भावाक आमच्या, ह्या भयणीक आमच्या, हांव जाणो भाव को हारलो, हांव जाणो ही भयण कोई हारली, पूण आतां जेन्ना ताका पळयता, ती आतां खरेंच जेजूच्या मोगान पडल्यान ते देवाचें उतर पाडटात. पळय तांचो स्वभाव बदलला. बाबा म्हाकाय त्या भावा भाशेन, त्या भयणी भाशेन कर. बापा म्हाका ही सजमणी दी तुज्या उतराची. आनी देख तेन्ना आमी वेता त्या भावा कडेन, त्या भयणी कडेन आमकां तांचें तोंड उक्तें करपाची गरज ना. तांकां फकत त्या भावाक पळोवपाक. आनी जेन्ना तो भाव, ती भयण जेजू सारकी जियेतात, तेन्ना लोक वेतात तांचे कडेन आनी ताका सांगतात, बाबा आमकां प्लीज शिकय, तूं को जालाय, तूं, हांव जाणो तुका, तूं एकदम मस्तो आसलोय, तूं होय कोत्तालोय, तोय कोत्तालोय, तूं आमच्या शेजाऱ्या बरोबर कितले त्रास कोत्तालोय, पूण आतां जेन्ना तुका पळयता, तुजें सगळें जिवीत बदलना. पळय तुका जेजून कितें नवो मनीस केला. म्हाका मातशी म्हाका केक करूंक जाय, ही केकेची रेसिपी केक बरो करूंक जाय, ही म्हाका रेसिपी दिताय प्लीज, कळ्ळें म्हाका जेजू सारकें जावपाक. आनी तेन्ना की म्हज्यान तोंड उक्तें करूंक जाता आनी ताका सांगूंक जाता, अरे बाबा भियेनाका, जेजून म्हाका केला जाल्यार तुका करूंक जायना? जाता. ताणें आमकां सगल्यांक ताज्या पुता सारकें केल्यान आमकां फकत तें उतर पाडूंक जाय. पूण म्हाका जें उतर तूं शिकोवंक पावतलोय, वय तूं ये म्हजे कडेन, हांव तुका सगळें जी रेसिपी आहा म्हजे कडेन, ती कळ्ळें तें तातूंत केक घालूंक जाय, तातूंत कळ्ळें हें मीठ घालूंक जाय, थंय साकर घालूंक जाय, तें करूंक जाय, हें सगळें ताका सांगता. तूं फकत म्हज्या कडेन ये, हांव तुका शिकोवन दितां. आनी जेन्ना हांव म्हजी चाल, म्हजें उलोवप, म्हजी जो कॅरेक्टर आसा, म्हजो जो बिहेवियर आसा, त्या लोकां बरोबर हांव वावुरतां, तेन्नाच की ती जेजू सारकी जातात. कित्याक जेजू आमकां ताज्या पुता सारकी, आमी देव आमकां ताज्या पुता सारकी करूंक सोदता. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ही 24 बोर्ड आमी वाचता, ही बोर्ड कितें म्हणटा, तांणी आपणाकूच बरे भाशेन पळयली, मागीर ती गेली आनी आपणाचें रूप कशें आसलें तें ती विसरली. आमच्यान विसरपाची गरज ना. कित्याक जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा, जेन्ना आमी तें देवाचें उतर पाळटा, हें जें आरशान आमकां आमचें तोंड दिसता, तेच भाशेन ह्या जेजूच्या आरशान, जेजूचो आरसो म्हणटात देवाचें उतर, जेन्ना ते देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, वो देवाचो आरसो आमकां दाखयता की आमी जेजू सारके जाल्या म्हणून. आयकतात तुमी? हालेलुया. आमेन. आयकतात तुमी भाव भयणीनो? आमी सगळीं चिंता ह्या संवसारान, आमी जेन्ना ह्या संवसारान जियेता, आमकां कसले त्रास येतात. आमकां कसल्यांक पेकोणी जाय, कसल्यांक सर्वीस जाय, कोणाक भुरगीं जाय, कोणाक एक बायल जाय, कोणाक एक घो जाय, काजारी लोकांक तांकां भुरगीं जाय, आमकां सगळें जाय. वय हें सगळें आमकां घडोवन हाडलां, पूण चड करून गरज आमकां एकल्याक जेजू सारकें जावपाक भितरल्यान. कित्याक आमचो स्वभाव जेन्ना जेजू सारको जाता, आमी आतां देवाक दाखयता की खरेंच आमी ताजें उतर फकत आयकूंक ना, आमी खंय दिसता त्या आरशान फकत तें पळोवंक ना, पूण आतां त्या आरशान पळोवन जें उतर सांगता तें उतरा प्रमाणे आमी चल्ल्या, आमी पाळटा तें उतर. आतां तें उतर पाळल्या उपरांत आतां आमकां तें जैतिवंत जिवीत जिवंक, देवाचें जिवीत जिवंक
आता आम्ही फुडें सरता आणि आम्ही आता हे सर्गीचे राज वाडत वाडत वेता. भाव भयण तुम्ही आता हे देवाचे उतर आयकता, होय की ना? हे होय. देवाचे होय. उतर जेन्ना तुम्ही आयकता, जेन्ना तुम्ही पोतून तुमच्या फॅमिली कडेन वेतात, तुम्ही तुमच्या वावरा कडेन वेतात, तुम्ही तुमच्या ऑफिसांनी वेतात, तुमच्या कामा कडेन वेतात, तेन्ना थंयचो लोक जो आसा ती हे देवाचे उतर तांणी आयकोंक ना. कित्याक ती ह्या क्लासीक येवंक ना, तांकां आमची भास नकोत. आतां आमची सिस्टर फातिमा जेन्ना ती क्लासीक वेता, ती सकाळी ती आपली सकाळी ऑफिसान वचना आनी म्हणटा, अरे बाबा तुमकां सगळ्यांक देव बरें दिसता. ती म्हणटा सलाम अलैकुम म्हणटा, होय की ना? कित्याक ती कातार आसा. पूण जेन्ना ती तिचो सगळ्यांक म्हणटा गॉड ब्लेस यू आनी तिचो स्वभाव तिचे उलोवप तिचे जेन्ना ती तिचो स्वभाव बदलत वता. आतां म्हणटा सिस्टर फातिमा म्हणटा एके भाशेन तिका तिडक मारताली. जेन्ना 3-4 वर्सां ती काम करताली एक भाशेन कोणें तिका कितें म्हणलें, फट करून तिचो फ्यूज ब्लो जालो. आतां कोण तिका कितें म्हणटा, गॉड ब्लेस यू म्हणटा. अरे तिका कितें जालां रे, गॉड ब्लेस यू म्हणटा. तिका आतां तिडक मारना. जी तिडक येताली आतां फकत आमकां म्हणटा गॉड ब्लेस यू म्हणटा. कितें जालां तिका? मागीर कोण येता तिचे कडेन विचारता, सिस्टर फातिमा कितें जालां तुका? तूं बरी नाय मू? बरी हाय मू? ओय हांव सगळी बरी हा, एकदम फर्स्ट क्लास हा. तर कितें जालां तुका? कित्याक तूं हे म्हणटाय कित्याक तूं गॉड ब्लेस यू म्हणटा? ना बाबा रे, हो जेजू म्हजे बरोबर हा आनी जेजू म्हज्या सांगात आहा आनी हांव जेजू सारकी दिसान दीस जाता कित्याक ताचें उतर ओ हे जेजून केलां तुका? म्हाका मातसो जेजू तुजो दाखयताय प्लीज, म्हाका ताची वळख करून दा. तूं कित्याक भियेताय? ये म्हजे कडेन, ये म्हज्या घरा कडेन, च्या पिवया, आमी मातसो गोवा पिवया, कितें कॉफी मारया. हांव तुका सगळी बरी खबर सांगता. पूण हे घडटा काय आमच्या जिवितांत? कोण आमकां पळोवन वय म्हणटा की आरे बाबा तुजो जेजू को हा, म्हाका ताची वळख जाय. कोण आमकां सांगता काय? हांव विचारता तुमकां सगल्यांक, कोण आमकां विचारता काय? फकत आमच्या घरा येतात आनी म्हणटात अरे तुजे कडेन मातशी कितें फेणी हा, गोंयची फेणी हा? गोंयची फेणी हा तुजे कडेन? हाडले बाटली आमकां? आमकां खरेंच तो जेजू आमचे कडेन हा, तो आमचे कडेन मागपाक लोक येता. देखून भाव भयणीनो, Praise God. खरोच आमकां जेन्ना आमी देवाचें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाळटा, आमचो स्वभाव भितरल्यान बदलता, आमचें उलोवप बदलता, आमची सगळी सोयी बदलता आनी आतां आमी दिसान दीस जेजू सारके जाता. देखून भाव भयणीनो, खरोच आमकां हे उतर जे आमी कोत्ता, हे उतर जे आमी पाळटा, दिसपट्ट्या जिवितांत आमी पाळूंक फकत आयजूच न्ही, फकत बुधवार दीस न्ही, बुधवारा दीस, ब्रेस्तार दीस, सोनवारा दीस, आयतारा दीस, सगळ्या दिसा आयज सकाळी तुम्ही कामाक गेल्यार सगळी बुधवारा दीस. आनी जेन्ना आमी येता ह्या जाग्यार आमी देवाचें उतर आयकता, आमी सगळ्यांक सांगूंक जाता, जाणें ब्रदर, जाणें सिस्टर, हे उतर आमी आयकलां लास्ट वीक, लास्ट वेडनेसडे, आनी आख्ख्या सुमार हांवें फकत एकूच दवरलें म्हज्या मनांत. कोण म्हाका कोणें मंकी म्हणलें, डॉंकी म्हणलो, युजलेस म्हणलें, हांव ताका फकत म्हणटालो, तूं मंकी न्हय, तुका काल हांव मंकी म्हणटालो, तुका फकत म्हणटा अरे बाबा गॉड ब्लेस यू. तूं म्हाका मंकी म्हणटाय, हांव मंकी न्हय, हांव देवाचें भुरगें, हांव देवाचें. गॉड ब्लेस यू. तुका हांव बक्षिता, तुका मातशें तुजी तोकली मातशी बेजार जाल्यार नो प्रॉब्लम, गॉड ब्लेस यू म्हणटा. पूण जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करिना, कोण आमकां डॉंकी मंकी म्हणीत जाल्यार आमी म्हणटा ताका कितें, तूं हांव डॉंकी जाल्यार तूं डॉंकीचो डॅडी म्हणटले आमी ताका. ना या क्लासीन कोण म्हणना, आमी सगळी देवाचे उतराक हांव कित्याक तुमकां सांगता, हे तुमकां पडोवना, हे फकत दुसऱ्यांक तुमकां न्हय, हे तुमकां न्हय, सॉरी हे तुमकां न्हय. तुमी केन्नाच असलें वस्तू म्हणिना, तूं कोणाच डॅडी म्हणना, तुमी सगळ्यांक गॉड ब्लेस यू म्हणटा. बरें, फुडल्या वडीन वसया आमी, 25 वडीन वसया. सिस्टर मातशी वाचताय प्लीज. 25 वर्ड 25. कोण स्वतेची संपूर्ण सोमोत नियाळला आणि तिका थीर रावला आणि आयकून तिचेर विसर घाली नासतना आपल्या कोरण्यांनी ती पाळटात, तो आपूण करता तितल्यातूय आशीर्वादीक जातलो. प्रेज गॉड. आतां आमी पयले जे ते आमी सोडया, आमी फकत म्हणजे निमणे म्हणटा ते आमी पळोवया. ती पाळटा तो आपूण करता तितलेंय आशीर्वादीक
जातलो आमकां हे आयकोपाक बरें दिसता वय की ना जेन्ना आमी आयकता आशीर्वाद बेसांव हे सगळे वय. आमी सदांच चिंता अरे बाबा केन्ना म्हाका प्रमोशन मेळटलें केन्ना म्हाका कितें फायदो जातलो केन्ना म्हाका ती पेकोणी मेळटली केन्ना म्हजें काजारी जिवीत बरें जातलें केन्ना म्हाका आमाय पाय जाल्या केन्ना हांव शामाय जातली शापाय जातलो हे सगळे आमी चिंता वय की ना होय ब्रदर. आतां आमी 25 वडीन वचया वय. आमी 25 वडीन पयले थान वचया परतून वाचुया पूण पूण ओके तेची संपूर्ण समोर नियाळटात आणि तिका तीर रावतात ओके एक मिनिट सिस्टर एक मिनिट पूण सोतेची संपूर्ण समोर नियाळतात आणि तिका थीर रावता ऐकात बरे भाशेन कितें सांगता आमकां पूण सोतेची संपूर्ण सुमूर्त मीन्स द कंप्लीट सुमूर्त म्हणजे कितें वर्ड ऑफ गॉड म्हणजे म्हाका जाय ते भाव भयण आयकात बरे भाशेन आतां समजा देवाचें उतर म्हणटा जेन्ना देवाचें उतर म्हणटा की ताज्या गायांनी म्हाका पिकोणी मेळली म्हाका तें बरें सोपें दिसता जेजू तुज्या गायांनी म्हाका पिकोणी मेळली आर्गां तुका जेजू तुज्या गायांनी म्हाका पिकोणी मेळली वय म्हाका पिकोणी मेळली आतां समजा हांव भायर गेलो कोणा गेलो ऑफिसान गेलो कोणें म्हाका कितें वायट म्हणलें म्हाका कोणें थापट मारलें तेन्ना हांव म्हणटा जेजू तुज्या गायांनी म्हाका पिकोणी मेळली पूण कोण म्हाका थापट दीत जाल्यार हांव ताका सोडचो ना बाबा म्हाका थापट दीत जाल्यार हांव ताचें नाक फोडटलो कित्याक हें जें उतर तूं म्हणटाय देवा जेजू तुज्या पिकोणी म्हाका जेजू तुज्या गायांनी म्हाका पिकोणी मेळली वय तें सोत मानता पूण कोण म्हाका थापट दीत जाल्यार बाबा तुजें उतर म्हणटाय कोण म्हाका हे सायड थापट दीत जाल्यार हांवें हें थापट हे वाटेन दिवंक जाय म्हाका हें तोंड दाखोवंक जाय पूण जेजू हांव कितें म्हणटा तुका तुज्या गायांनी म्हाका पिकोणी मेळली हें म्हाका सोपें हें म्हाका बरें लागता पूण हें थापट दिवपाचें काम आनी कोणें म्हाका थापट दिलें हांव ताका म्हाका दुसरो पोलो दाखोवचो ना बाबा जेजू बाबा तूं मातसो थंयसर ओगीत राव हें म्हाका तुजें मानना कोण म्हाका थापट दीत जाल्यार कोण म्हाका कितें वायट म्हणीत जाल्यार हांव तांकां सामकें जाग्यार घालतलो तुका खरेंच सांगता जेजू तूं म्हाका प्लीज सांगिनाका देखून भाव भयणीनो हें देवाचें उतर कितें म्हणटा पूण सोतेची संपूर्ण समोर नियाळतात आमेन. मिनींग फकत म्हाका बरें लागता तें न्हय म्हाका फकत आयज जेजू म्हाका जाय गरज पयशांची तुजें उतर म्हणटा दी आनी म्हाका मेळटलें हांव सजमता म्हणटा हांव कितें करता मातशें कोण भिकारी बिर्या काडटा पयशे 4 पयशे घालता जेजू तुवें सांगलां दी म्हणून हांवें दिलें पळय आतां दिलें आतां हांव म्हणटा जेजू हांवें दिलें न्ही आतां कितें म्हजो इनाम कितें आसा आमी म्हणना तशें आमी तशें म्हणना होय ब्रदर. हय कित्याक आमी कोणाक दिलें न्ही आनी आमी म्हणटा जेजू पळय तुवें सांगलें दी म्हणून आतां दिलें हांवें आतां तुजो टायम जालो म्हाका दिवपाक आनी जेजू म्हणटा अरे हांवें तुका सांगना दी आनी तेजे उपरांत म्हाका विचार दी म्हाका दी म्हणून तूं दीत राव जेन्ना तुका गरज आसा तेन्ना हांव तुका दितालो ना सायबा ना तोय म्हणना म्हाका जेन्ना हांव दिता ना 4 पयशे तुवें म्हाका 40 दिवंक जाय तुवें म्हाका सांगलां जेन्ना हांव 7 दिता तुवें म्हाका 70 दितले देखून हांवें दिलां 7 तूं आतां म्हाका पयलो 70 दी तेजे उपरांत हांव फुडले ते 70 आनीक 10 दितलो तूं आतां म्हाका पयले 70 दी आमी आमचेंच कोत्ता आनी आमचीच जी आमकां सोजमणी आहा त्या उतरा प्रमाणे चलता पूण भाव भयणीनो ही 25वी वड आमकां कितें सांगता पूण सोतेची संपूर्ण समोर नियाळतात आनी तिका थीर रावता म्हणजे कितें थीर रावता म्हणजे कितें कितें विश्वासी वय की ना वय वी रिमेन फेथफुल थीर रावता आमेन. फेथफुल कित्याक भाव भयणीनो जेन्ना देवाचें उतर फकत आयज आयकता म्हणटा आतां त्या ब्रादरान सांगलां अरे बाबा ताणें सांगलां आतां आमी ताका क्लासीन येवंक जाय कितें तरी गोवाय सांगूंक जायना तो म्हणटालो कसलीच गोवाय की ना बरें आमी एक कितें करया पूण भाव भयणीनो
आम्ही देवाचें उतर फकत एका दिसाक 2 दिसांक एका सुमानाक एका म्हयन्याक 1 वर्साक करिना हे उतर आम्ही आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान मोरोसोर आमकां गरज करपाक जिवीत भर एक्झॅक्टली थँक यू सिस्टर जिवीत भर आमकां करपाची गरज आणि जेन्ना आमी हे उतर आमच्या जिवितान एक करता तेन्ना आमचो स्वभाव आमची जी चिंतना आमची जी कोन्यो आमचे जे उलोवप जे जाता ते आमची ज्यो कोन्यो त्यो दिसपट्ट्या जिवितान बदलता त्या उपरांत तो कितें म्हणटात पूर्ण सोतेची संपूर्ण समोर नियाळतात कितें नियाळता आनी नियाळता खातीर रावता आणि आयकून तिचेर विसर घालिनासतना आयकत बरे भाशेन आणि आयकून तिचेर विसर घालिनासतना ताचे म्हणजे कितें ताचे कितें ताचो अर्थ कितें without forgetting. Praise God. Thank you, आता Jesus. हांव तुमकां विचारता एक प्रश्न ओके आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो जेन्ना आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान ओके दिसपट्ट्या जिवितान आमी कितें तरी करता ओके आमी सदांच आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान आमी चलता देवाचें उतर करूंक सोदता आणि खरेंच आमकां जेजूचो मोग आसा तर आमकां तें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान विसरपाक नाका म्हणून कोणाची गरज आमकां कोणाची गरज कोण आमकां याद दितलो त्या उतराची पवित्र आत्मा. पवित्र आत्मा दितलो पळयात सोयीस फुडें कितें म्हणटा तो वाचूया लेट अस सी सोयीस वर्ड कित्याक आमी जाणो जेन्ना आमी नवी रोसना जाली तेन्ना कितें जाता पवित्र आत्मा आमचे भितर येता आणि पवित्र आत्मा आमचे भितर जियेता आणि आमची कूड पवित्र आत्म्याचे मंदिर जाता तर पवित्र आत्म्याचे काम कितें आता वाचूया मातशी वाच पळया प्लीज पूण बाप म्हजे नवीन तुमकां धाडटलो तो शारोती म्हणजे पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळं तुमच्या मनांत हाडटलो तर पवित्र आत्म्याचे काम कितें फकत आमकां शिकोवन दिवपाक न्हय ताचे काम कितें सांगलां तें संगोट तुमच्या मनांत हाडटा हा हे काम भाव भयणीनो आयकात बरे भाशेन आमी सजमता की आमी पोत्तून आमच्या तोंडान उडोवंक जाय आमी कितें भितर आमी बरोवन दवरूंक जाय आमच्या मोबायलाचेर आमकां रिमायंडर दिवंक जाय पूण हो रिमायंडर दिवपाक तो कोण हा तो आमच्या जिवितान पवित्र आत्मा Holy Spirit. आणि पवित्र आत्मा आमच्या त्या मनान हाडटलो पूण केन्ना हाडटलो आयकात बरे भाशेन आमी समजात आमी नवी रोसना जाली पवित्र आत्मा आमचे भितर आयलो पवित्र आत्मा आमचे भितर जियेता आमी आतां उतरा प्रमाणे चलता जेन्ना आमी उतरा प्रमाणे चलता खरेंच तें उतर जें आमकां देवान सांगलां तें उतरा प्रमाणे आमी चलता दिसपट्ट्या जिवितान आयज आयकलां फाल्यां करता परवां करता दिसपट्ट्या जिवितान करता आतां पवित्र आत्मा आमकां सद्दां सांगता गोडे सांगता मिनिटां सांगता तो म्हणटा अरे बाबा ते वटेन वचो नाका हे वटेन वच आतां मातसो राव फुडें धांवो नाका मातसो राव आतां फुडें वच आतां रायट घे आतां लेफ्ट घे आतां वच हे सगळे आमकां पवित्र आत्मा सांगता पूण आमी खरेंच पवित्र आत्म्याचें उतर आयकता काय आमी खरेंच पवित्र आत्म्या कडेन आमी जेन्ना ल्हान आसतले तुमी आयकत तुमी ल्हान आसतना तुमकां अजुनूय याद येतलो तेन्ना आमचे कडेन व्हडलो रेडिओ आसतालो तो आमी ट्यून करताले ताका डिजिटल नासलो हे करपाचें तें आनी कितें परतून मातशें केलें फायन ट्यून केलें स्मॉल ट्यून केलें आनी मातसो आमकां आवाज बरो येतालो फायन ट्यून जातालो वय की ना तुमकां याद आहा अजुनूय तो रेडिओ अजुनूय तो व्हडलो रेडिओ आहा काम करिना पूण ताचो व्हॉल्यूम अजुनूय आहा तो पळयता आसतना हांव म्हणटा अरे सायबा देवा हो रेडिओ जेन्ना पळयता म्हाका पवित्र आत्मा सांगता आतां तुमकां गरज ना तें ट्युनिंग करपाक
कित्याक पवित्र आत्मा तुमचे भितर हा हे सगळे फायन ट्युनिंग ताणे केला पण हांव आयकता काय ना तर हांव फकत व्हॉट्सएपाचेर वेता फेसबुकाचेर वेता टीव्ही पळयता हाच्यो खबरो आयकता ताज्यो खबरो आयकता पूण पवित्र आत्मा उलयत हा पूण आमी आयकता काय आनी देखून भाव भयणीनो हे फायन ट्युनिंग जे केलां पवित्र आत्म्यान जेन्ना आमी नोई रोचना जाल्यार कित्याक आतां उतराची सजमणी मेवला आतां ते फायन ट्युनिंग जालां म्हणून आतां आमकां पवित्र आत्मो हे आमच्या मनान हाडटा आनी आमी तें उतर पाळपाक आमी फुडें सरता कित्याक भाव भयणीनो आयकात बरे भाशेन आमी सजमता की आमकां त्रास घेवंक जाय आमच्या तकलेचेर भार घेवंक जाय आमी हे करूंक जाय तें करूंक जाय पूण आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो आमकां टेन्शन घेवपाची गरज ना आमकां कसलोच टेन्शन घेवपाची गरज ना आमकां फकत हें उतर आयकोवची गरज आनी तें उतर पाळपाची गरज जेन्ना आमी पाळटा आयकात बरे भाशेन जेन्ना तें उतर जें आयकलां तें आमी पाळटा आतां पवित्र आत्मो आमकां अजूनय ते ताका आमच्या भाशेन कितें म्हणटात रेव्हलेशन जे सिक्रेट्स आसात देवाच्या राज्यांतल्यो सिक्रेट्स रेव्हलेशन आमकां ते रेव्हलेशन आमकां ते सिक्रेट्स अजूनय दिता केन्ना जेन्ना आमी तें उतर पाळटा आमी उतर पाळिना जाल्यार आमी फकत तें आयकता जें केलां करता विसरता आनी वेता पूण जेन्ना तें उतर आमी आयकता आतां आमी तें दिसपट्ट्या जिवितांत पाळटा आतां पवित्र आत्मा आमकां अजूनय देवाची जाणवाय दिता हांवें प्रेगादरा कडसून प्रिचरा कडसून कितें तरी आयकलां पूण जेन्ना तें उतर पाळटा पवित्र आत्मा आमकां एक एकल्याक अजूनय जाणवाय दिता कित्याक तुजें जें सिट्युएशन म्हजें जें सिट्युएशन ताचें जें सिट्युएशन एक एकल्याचें सिट्युएशन डिफरंट आसा पूण जेन्ना तें उतर आमी पाळटा पवित्र आत्मा आमकां अजूनय देवाची जाणवाय दिता मोर रेव्हलेशन मोर सिक्रेट दिता आनी आमचो संबंद जेजूशी गोड जायत वता आनी जेन्ना आमचो जेजूशी संबंद गोड जायत वता आमचो भावार्थ वाडटा आनी आमकां दिसान दीस आमी जेजूचे सगळें जें बरें आसा ते आमकां तो आशिर्वाद आमच्या जिवितांत आमकां मेळटा आनी आतां आमी जें जेजून घडोवन हाडलां जें जेजून सगळें संपादलां खुर्सार ते आमच्या जिवितांत आमी आपणायता आनी आमी आशिर्वादान जेजूच्या आशिर्वादान जेजूचे सगळें जें बरें घडोवन हाडलां तें संपलां तें आमच्या जिवितांत आमी घडोवंक पावता देखून भाव भयणीनो आयज आमी जेन्ना हें देवाचें उतर आयकलां आमी एकूच आमच्या मनान दवरुया आमी फकत देवाचें उतर फकत आयकून आमच्या कानान भायर सरपाची गरज ना कित्याक आमकां कसलोच फायदो जावंक ना आमी आमकांच फटयतले पूण जेन्ना हें देवाचें उतर आयकता आमी तें दिसपट्ट्या जिवितांत पाळटा आमकां अजूनय देवाची जाणवाय मेळटा पवित्र आत्म्या उदेशी आनी जेन्ना तें उतर आमी कोत्ता अजूनय जाणवाय आमकां मेळटा आतां आमकां सगळें देवाचें सगळें जें बरें जेजून घडोवन हाडलां तो आशिर्वाद आमकां फावो जाता आनी आमी खरेंच हे जैती म्हण जिवीत जें जेजून आमकां घडोवन हाडलां खुर्सा वरवीं तें आमी भोगूंक पावता आनी तेजे उपरांत सासणाचें सूख जेजू बरोबर आमी भोगूंक पावतले आमेन Amen. Praise God. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Thank you, तर Jesus. आमी ह्या वेळार मागणे करूया बोगाळा बापा आमी तुका आर्गां आनी वाखाणणी दिता ह्या उतराची सजमणी तुवें आमकां दिली बापा तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान आमचे पासत धाडलोय आमच्या मोगा पासत धाडलोय आनी जेजू तूं ह्या संवसारान येवन आमचो जागो घेवन तूं खुर्सार आमचें मरण मेलोय बापा आमी तुका जेजू पासत आर्गां आनी वाखाणणी दिता आमी जेजू तुका आमी आर्गां आनी वाखाणणी दिता कित्याक तुवें वेच्या पयलीं आमकां पवित्र आत्मो दिलोय आनी पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा आमी जावन आसा मंदीर पवित्र आत्म्याचें पवित्र आत्म्या तूं आमचो गुरुजी तूं आमकां देवाचें उतर सोंपें कोत्ताय देवाचें उतर आमकां शिकोवन आमकां तें सोंपें करून आमकां दिसपट्ट्या जिवितांत पाडूंक तें आमकां तूं येवजिताय देखून ह्या वेळार पवित्र आत्म्या हें जें उतर आमी आयकलां आयज थान आमी फकत आमच्या कानान आयकोचें ना पूण आमी हें उतर आयकून आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाळटले जेन्ना आमी पाळटले तुजें उतर म्हणटा तूं आमकां अजून अदीक जाणवाय दितलोय अजून अदीक रेव्हलेशन दितलोय सिक्रेट्स देवाच्यो दितलोय आमचो संबंद गोड जातलो जेजूशी आनी जेन्ना आमचो संबंद गोड जातलो जेजूशी आमकां
तेच फाल्स जावचे ना आमच्या जिवितांत. आमकां जे तुवें घडोवन हाडलाय ते आमकां फावो जातले म्हणून आमकां खात्री आसा. भावार्था वरवीं ते सगळे आमकां मेळटले म्हणून आमकां खात्री आसा भावार्था वरवीं. देखून बापा ही जी शिकवण दिल्याय तुवें आमकां आयज तुका आमी आमी आर्गां आनी वाखाण दिता बापा जेजूच्या नांवान. आमेन. आमेन Amen. आणि Amen. आमेन. Amen. 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 Brother. Praise God. Praise God. Praise Thank you, God. Jesus. Praise God. Thank you, brother. Thank Praise God. Praise God. तर ह्या वेळार कोणाक प्रश्न विचारूंक जाय, कोणाक क्लियर करूंक जाय, कोणाक उतराची सोजमणी मेळोंक ना जाल्यार कोणाक कसलोच दुबाव आहा, कितें विचारूंक जाय ह्या वेळार तुमच्यान म्हाका विचारूंक जाता. कसलो प्रश्न विचारूंक जाता. मातसो चड टफ क्वेश्चन विचार नाकात, पूण कितें तुमकां आवड जाला, कितें तुमकां सोजमणी ना, कितें तुमकां कितें डिस्टर्ब जालां, ओ कितें तरी कितें मागणें जाय, कितें जाय ह्या वेळार तुमच्यान हो प्रश्न घालूंक जाता, वा तुमकां कसलो रिक्वेस्ट मागणेचो करूंक जाता ह्या वेळार. Brother, एक आमगे भावा पासत मागणे करूया मरे. ओके, कोण भाव आमचो? Yeah, he is in Goa. Ifan, his name is. What is his name? Ifan. Does he come to this Irfan, class? I think he Irfan. comes to this class. No, he doesn't come. He's a non-believer. He's a Muslim, I think so. Yes. Okay. So why don't you give me his number? I will talk to him directly. Why not we talk to him? All right. Yeah. Okay. See, very important for us. आम्ही भाव भयणीनो आम्ही सदांच आमच्या मनान एक धरूंक जाय. जेन्ना कोण बरो ना, आमकां ती सोय जाल्या बाबा तुजे पासत मागणे कोत्ताय बाबा, आमच्या तुमच्या प्रेयर ग्रुपाक सांगताय मागणे कर कोत्ताय बाबा. वय मागणे कोत्ता आमच्या प्रेयर ग्रुपाक सांगता. आम्ही चड प्रेशर करता स्वर्गात. आम्ही सगळे आम्ही कितें म्हणटात ते स्टॉर्म, हेवन स्टॉर्मिंग करता. बाबा असल्यो कामां आम्ही करपाक बंद करूया. आतां कोण बरो ना जाल्यार No, brother. What happened is he's got many other issues, health issues. Okay, so because of his breathlessness, he's very uncomfortable. You know, he just can't speak. That's the thing. So once his breathing settles, so I told him, you just say Jesus. The name of Jesus has the power. So when you have this, he's got oxygen and everything, you just say Jesus, 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 Jesus. And I sent some audio prayers on WhatsApp. Okay, now Sister Maria, let me just explain something. Good, you mentioned this point about Ifran, right? Ifran. Yeah. Listen, many a time आमचे भाशेन सांगता. चोड पावटी जेन्ना कोण ऑन भावार्थी बरो ना, आमी कितें म्हणटा नाका बाबा भियानाका तुजे पासत आमी मागणे कोत्ता, होय की ना? Yeah, no. I didn't say that, brother. No, I'm not saying that, sister. But I'm म्हणटा आमी आता ताजे पासत मागणे कोत्ता. पूण गरज आमकां कितें त्या ऑन भावार्थीक जेजूची खबर दिवपाक. हांव तुमकां कित्याक सांगता तें आयकात बरे भाशेन, आयकात बरे भाशेन. Yeah. He needs to be born again. He needs to accept Jesus as his Lord, God and Savior. Because even if he's not accepted Jesus and he called Jesus, do you think Jesus is able to hear him? No. He has accepted Jesus, but only thing, he's very uncomfortable. And you know, he's in a situation that, what can you talk? He doesn't even, I can imagine when you can't breathe, it's very hard. So what I did, I explained, like, you know, I gave him 1 Peter 2:24. And then I explained what it means. And I told him, this Jesus has died for you on the cross. So I sent an audio message. Has he done the salvation prayer? Has done a salvation prayer, this thing, Romans 10:9 and 10. Has he prayed that? No, he's not prayed that. Yeah. And so I gave him Romans 4:17. बरे, तुमकां एक गोवायकी दिता, okay? Yeah. हांव पुना आसलो 2.5 वर्सां जाली आनी कोणे म्हाका आपयलो आपल्या घरा म्हणून आले. म्हजो लँडलॉर्ड एक मुस्लिम मनीस, ताका हें जाला डायलिसीस करूंक जाय कित्याक ताजे किडनी फेल जाल्या आनी ताजे क्रिएटिन लेवल सामको 17-18 वही जाता. क्रिएटिन लेवल बरें म्हणलें हांव येता तुमच्या घरा. ती म्हणून आली, ती कॅथलीक बायल,
ती म्हणून लागली हांव म्हज्या लँडलॉर्डाक आपयता आनी तूं ताका मातसो प्रेयर कर. हांव तिच्या फुडल्या दिसा तिच्या घरा गेलो आनी तिच्या घरा कडेन पावतकूच कोण आहा तिचो तोच ना. ताणें आपल्या बायलेक आपयल्या, भुरग्यांक आपयल्या, चेड्याक आपयल्या, चेड्याचे बायलेक आपयल्या, आकाना आनी एक फॅमिली मुस्लीम फॅमिली तिचो 12-13 लोक मुस्लीम लोक तिचो त्या रुमान भरलेलो. पवित्र आत्मा म्हणूंक लागलो म्हाका ताका फकत मागणें करिनाका प्रेयर ताचे पिकोणेची, ताका आतां देवाच्या उतराची शिकवण दी. अडेज वरां 2.5 hours रायट फ्रॉम जेनेसीस टू द क्रॉस तांकां शिकवण दिली इन हिंदी. आयकतात तुमी? Yeah. I spoke to them in Hindi. You can imagine how difficult I have in Konkani. I know. I spoke in Hindi. I'm having difficulty in my आमचे भाषेन म्हाका उलोवपाक हांव गोंयकार म्हाका आमची भाशा उलोवपाक इतले डिफिकल्ट जाता. तुमी म्हाका हेल्प करतात. हांव थिचोर ताका हिंदीन उलोवपाक थिचोर गेलो कित्याक तांकां फकत हिंदी येताली. अडेज वरां हिंदीन म्हाका पवित्र आत्मान कितें तरी उतरां दिलीं. हांवें ते इंग्लीश घालून ते हिंदी घालून मराठी घालून कोंकणी घालून सामके खिचडी करून तांकां ती सजमणी दिली. ओके 2-2.5 वरां जालीं आनी 2.5 वरां जाल्या उपरांत हो म्हाका मुस्लीम मनीस म्हणटा म्हाका म्हजे कडेन एक रेस्टॉरंट आसा, तुमचे कितले पाद्री येतात, जेवतात खातात, पूण कोणेच म्हाका सांगूना जेजू वयर. आमी सोदमली की जेजू एक प्रवादी म्हणून, पूण आयज कळ्ळें की जेजू जावन आसा देवाचो पूत. पयले फावटी आमकां कळ्ळें. आनी तुजे कडेन एक हिंदी बायबल आसा, हें आसा तें आनी ती सगळीं तिचोर रडोंक लागलीं की जेजू खरें देवाचो पूत म्हणून. हांवें म्हणलें डोंट वरी, आमी तुका अरेंज करता बायबल आमचे हिंदीन, पूण तितल्या म्हणसो तुमी रेडी आहात जेजू तुमचो सोमी आनी दोनी मागो रेडी म्हणूंक लागली. ताका प्रेयर दिलो. त्याच्या उपरांत त्या मुस्लीम भावाचेर हांवें मागणें केलें आनी हांव गेलो कित्याक म्हाका मलेशिया वचोंक जाय आसलो फॉर मिशन वर्क. जेन्ना हांव मलेशिया पावलो ही बायल जी आसली कॅथलीक बायल म्हाका म्हज्या मिसेसाक कॉल करता आनी म्हणटा तो मनीस ताका मशीन आहले ते हें करपाक ताचें सगळें बंद जालें. ते सगळें ताची डायलिसीस बंद जाली आनी ताचें आतां सगळें बरें चलता. आनी तो म्हणटा तो म्हाका मेळोंक सोदता, पूण हांव तेजे उपरांत ताका मेळोंक पावोंक ना. पूण हांव कितें म्हणटा जेन्ना ताणें जेजूक सोमी आनी दोनी मानलो तो भावार्थ ताचो घोट जालो, ताका ताची मिलाक फावो जाली. देखून भाव भयणीनो जेन्ना ऑन भावार्थी आमचे कडेन येतात वय आमच्यान मागणी करूंक जाता, ताका पिकोणी मेळोंक जाता, पूण गरज आमकां तांकां देवाच्या उतराची सोजमणी दिवपाक, तांकां सांगपाक. आनी जो मनीस त्रासान आसा तो सदांच देवाचें उतर बरे भाशेन आयकतलो. जेन्ना तो आमी जेन्ना म्हणटा आमी कॅथलीक लोक म्हणटा वय की ना, आमी इगोर्जेक वेता, मिसाक वेता, तिर्स करता, सगळे आमचे पाद्री आमकां सगळे शिकयता. आतां त्या मनशाक तूं देवाचें उतर सांगशी जाल्यार जाणा कितें म्हणटले ती, तूं आनी आमकां व्हडलो प्रेगादोर कोण रे सांगपाक, आमचे पाद्री आहात आमकां सांगपाक, तूं आमकां कोण रे, तूं आतां शिमितरीन गेल्लोय, तूं शिमितरीन गेल्लोय शिकपाक, ते आमकां वय सांगतली. शिमितरीन न्ही, सॉरी कितें म्हणटात ताका बरें, शिमितरीन न्ही, शिमितरीन म्हणजे सेमिटरी, सेमिनार. तूं सेमिनारीन गेल्लाय? ना शिमितरीन गेल्लो म्हणटा हांव. ओके सो हांव म्हणटा हांव सेमिनारीन वचोंक ना, पूण हांव तुका देवाच्या उतराची सोजमणी दिता. आमचो लोक जो आमकां आमी क्रिस्तांव म्हणटा ती देवाचें उतर आयकोपाक तयार ना, कित्याक तांच्या मनान कितले गड्डे भरल्यात, कितले सगळें भरला. पूण हो लोक जो अनभावार्थी आहा तांकां सांगीत जाल्यार फाट करून तांचो बोवाड वाडटा आनी तांकां बिलाक फावो जाता. देखून भाव भयणीनो हांव तुमकां आनी एक गोवायकी दिता. सुमान जाले 6 weeks म्हाका ह्या सेंट मेरीज कॉन्व्हेंट आमच्या हांगा म्हापशा एक सिस्टर 83 year old सिस्टर आली. एक सिस्टर म्हज्या क्लासीन आतां सद्दां 4 वरांचे सिस्टर मारियोला. पूण तिची आनी एक सिस्टर आसा सिस्टर एल्विना म्हणून, तिका ब्लड कॅन्सर जाला, ल्युकेमिया ब्लड कॅन्सर. ती आतां बाजेर 2 वर्सां पडल्या. तिचे कडेन एक हिंदू चली आहा, तिका पळयता, तिका पायप हांगा नाकान आहा, पायप तोंडान आहा, पायप मुतांक आहा, सगळे कडेन पायप आहा आनी ती आपली बाजेर न्हिदल्या. ती आमची सिस्टर मारियोला जी म्हज्या क्लासीक येता तिका सांगता, अरे बाबा तो ब्रादर आहा तुजे पासून मागणी करूंक येतलो. ना म्हाका कसलो ब्रादर बिदर कोण नाका, पाद्री आहा जाल्यार जाय ती. आतां कितले पाद्री आयल्यात तुजे कडेन, म्हाका दिसता ते पाद्री मागणी करून आतां ते आतां थकल्यात, ते आतां बंद केला सगळे मागणी करपाक. आतां 2 वर्सां तिका आतां सांगला तुजो टायम आयलो करपाक.
म्हणून तिचा सेंट मेरीजाचो कॉयर आसा तो प्रॅक्टीस करता. कमिंग होम नेवर मोर टू रोम म्हणून हे प्रॅक्टीस चलता ताचे. ही सिस्टर ताका सांगूंक लागली ती आतां दुसऱ्या सिस्टर, अरे सिस्टर तुका मातशी त्या ब्रादराक आपयता प्लीज. 3-4 म्हयने ती नाकारली. सुमान त्याच्या पयली तिने सांगले बाबा आता सांग ताका ये म्हणून सांग. बरें गेलो तिचो पावलो तिचो पावना फुडें तिचो ती जी बायल तिका पळयताली तिचे नांव सुरेखा, हिंदू ती. आणि जेन्ना हांव त्या रुमान वेता सुरेखाक पळयता आनी सुरेखा म्हणटा ब्रदर थँक्यू आमी हे सिस्टरीनी म्हाका 2 वर्सांनी तीर्स करपाक हे करपाक मागणे करपाक नोवेना करपाक मागणे करपाक सगळे म्हाका शिकयला. आतां खूब मागणे करपाक हांव जाणो. तुमचे मागणे न्ही तुमचे मागणे करपाक हांव जाणो. बरें म्हणलें तूं आतां मागणे कर तुजो भावाड वाडला वय म्हणूंक लागली. बरें हांवें म्हणलें तिका पळयत वचून म्हणटा म्हाका तिका सांग तुका कितें प्रॉब्लेम आहा. ती म्हणूंक लागली म्हाका आतां 14 वर्सां जालीं म्हाका 15 वर्सां जावन म्हजे काजार जाले पूण आतां 12 वर्सां जालीं म्हजो घोव मरोन गेलो, सोरो मारून गेलो, मेलो तो. पूण आतां म्हाका 11-12 वर्सां म्हजे पांयांनी म्हाका इतली पेन आसा. हांव फकत 40 वर्सांची पूण हांव चलतां एका म्हातारी भाशेन 80 इयर्साच्या बायले भाशेन चलतां कित्याक इतली दूख आहा म्हज्या पांयान आनी हांव मागणे करता. हांवें म्हणलें तिका तुजो भावाड वाडला न्ही म्हणटच तुका जेजू बरो कर. ओय म्हाका जेजू बरो करतलो हांव इतले मागणे करता इतले म्हाका तेर्स केल्या इतले म्हाका नोयना शिकयला. ओय म्हाका जेजू बरो करतलो. म्हणजे केन्ना करतलो. हांवें म्हणलें जेजू करतलो जाल्यार हांव तुका दाखयता की आयज म्हजो जेजू तुका मिलाद करून दाखयतलो. तर म्हणूंक लागली केन्ना करतला कसले मागणे. हांवें म्हणलें मागणे कोण हांव तुजेर हांव फकत तुका उतराची सजमण दिता आनी तिका सांगता खुर्सार म्हजो जेजू मेलो म्हणून. ओके हांव आतां प्रे करपाक कोणाचेर प्रे करपाक येयला. सुरेखाचेर न्हय सिस्टर आल्मिनाचेर. तिका ल्युकेमिया आसा पूण पयलो म्हाका कस्टमर मेळलो सुरेखा. सांगता सुरेखा जेजून तुजी सगळी पिडा घेतली. तूं जेजूक म्हज्या जेजूक मानूंक तुजो सोमियान दोनी मानूंक तयार आसा. हांवें तुका प्रेयर केलो साल्वेशन प्ले. त्याच्या उपरांत ताका सांगलें सुरेखा जेजून खुर्सार आमची सगळी पिडा घेतली आनी ताच्या गायांनी आमची पिकोवणी जाली. तर तूं कितें म्हणटली जेजूक म्हज्या पिकोवणी दी वो पिकोवणी दिल्या जाल्यार आर्गां दितेली. आर्गां दितेली व्हेरी गुड. सजमणी मेळ्ळी. 5 मिनटांनी आमच्या सुरेखाक ताका चड ताच्या मनान गोबर माती कांय ना. ते फकत देवाच्या फाट करून आयकता आनी ताजो भावाड वाडटा आनी ते जेजूक आर्गांनी वाखाण दिता. हांवें म्हणलें सुरेखा ये फुडें ती उबे रावली. एक हात सायडीक दवरलो पाटीक आनी एक हात हातीर ताच्या घातलो. ठुम होली स्पिरिटान ताका नॉकआउट केलो सामको. जमणी पडली ठुम करून. आता ती सिस्टर आल्विना दुसरी सिस्टर मारियला पळयता कितें जालें तिका तूं कितें केलें तिका कांय सांगना म्हणलें ऑपरेशन करूं जावन ते होली स्पिरिटान ऑपरेशन करूं. होली स्पिरिटान ऑपरेशन केलें. 10 मिनटांनी आमची सुरेखा उठली. रडटा. हांवें म्हणलें कितें केलें तुका माल लागलो ना म्हणटा तूं सोली केली. हांवें म्हणलें कितें करूंक जायना तुका कर आतां तूं म्हातारी भाशेन चलची ना. ती चलता भायर वता रडटा आनी ही आमची सिस्टर आहा ती बाजेर ती रडटा. हांवें म्हणलें तूं कित्याक रडटा तिका पुना रडटा. हांवें बाबा तूं रड नाका तिचे रडणे हे दुखेचे रडणे न्ही तिचे रडणे फकत खुशेचे रडणे कित्याक जेजून तिका पिकोवणी दिली म्हणून. बरें सेरुकाची पिकोवणी जाली. फायन. आतां सुरेखा रेडी न्ही फुल आर्मी फुल फोर्स रेडी. आतां टायम जालो आमच्या सिस्टर आल्विनाक मागणे करता. सिस्टर आल्विना आतां म्हाका 20 मिनटां 25 मिनटां लागली. बाबा कशें जातलें आमकां रिडेम्पटीव सफरींग करूंक जाय न्ही आनी अशें करूंक जाय न्ही आनी जेजू आनी आमकां सांगलां की आमी आमचो कुरीस घेवंक जाय न्ही. देखून हांवें म्हजो कुरीस घेतला आनी अशें करूंक जाय. आतां 20 मिनटां लागली म्हाका तो कुरीस जेजून घेतला म्हणून तिका कुरीस घेवपाची गरज ना म्हणून. 20 मिनटां 25 मिनटां जाल्या उपरांत फायनली सिस्टर आल्विना म्हणटा तो ताणें सगळें केलें म्हाका हे घेवपाची गरज ना म्हणलें सगळें घेतलां जेजून. म्हणलें आतां सुरेखा मातशी तुज्या सिस्टराक आतां तुजो दोनो काबार जावपाचो आसा.
तू मातशें तिका आतां लास्ट टायम मातशी भाजयेंतली काड. भाजयेंतली काडली आनी तिका सांगलें हांवें, सिस्टर मातशी उबें रावताय आनी तूं आतां अशी उबें राव की पडत जाल्यार तूं बाजेर पडटली. आनी आमची सिस्टर मारियोला ती आनी 82 इयर्स ओल्ड. एक सायडीक ती रावली, एक सायडीक सुरेखा रावली. आनी आतां सजमणी मेवली तिका. होली स्पिरिटान तिकाय नॉकआउट केली सामकी बाजेर फ्लॅट धूम करून. एक पाटी ती पडली. आतां तिचें ऑपरेशन कमेस केलें. कोणें? होली स्पिरिटान. तिका कितें आहा? तिका 3-4 सुमान दिल्यात. चड करून 4 सुमान दिल्यात. तो टायम पावलो वचपाचो. तर होली स्पिरिटान तिचें ऑपरेशन केलें. ती आतां 7-8 मिनिटांनी उठली आनी ती म्हणूंक लागली, सगली दूख गेली. हांवें म्हणलें तूं दूख गेल्या जाल्यार तूं आतां बाजेर कित्याक रावल्या? बरें चलोंक लागता म्हणटा. उठ्ठा, चलोंक लागता आनी सगलें कोत्ता. आतां 6 सुमान जाले. ती आख्ख्या कॉवेंतान भोंवता. सगळे पायप काडल्यात. हे पायप काडला, ते पायप काडला, सगळे पायप काडला, सगळे पायप काडला. आतां चलता भाशेन चलता. आतां ते प्रॅक्टीस जे करपाचे आसले कॉयराचे, कमिंग होम, शी इज ऑलरेडी इनसायड म्हणटात. तांचे कांतारय बदलला आतां. ते आतां कमिंग होम केला आतां दुसऱ्या मनशाक आतां. सगळें बंद केलें. गॉड हॅज ऑलरेडी हील्ड हर. प्रेज गॉड. Praise God. पूण Praise the हांव Lord. म्हणटा आमच्या लोकांक, आमच्या कॅथलीक लोकांक ही उतराची सजमणी दिवपाक एकदम कठीण. कित्याक आमच्या मनान इतलें भरलां, इतलें गोबर माती भरला की जेजू कोत्तलो, जातेलें, अशें कोत्तलो. आनी ही जी आसात आमची फाटाफाट जी आसात, देखून हांवें म्हणलें आतां कित्याक हांवें सांगलें हांव विसरलो कोणाक, बिकॉज ऑफ एफ्रेन, बिकॉज ऑफ सिस्टर मारिया, बिकॉज ऑफ Yeah, Irfan. इरफान. सो इरफानाची देखून ताई सांगलें तुजो नंबर दी. फकत आमकां जाय ताका उतराची सजमणी दिवपाक. जेन्ना ते उतराची सजमणी मेवतली ताजे पेकोणी टूम करून जातली विदाउट एनी प्रॉब्लेम. बिकॉज जेजून ताका एक पाटी सजमणी ताका ताज्या मनान चड येना, चड डाऊट ना, चड दुसरी शिकवण ना. ताका प्युअर शिकवण देवाच्या उतराची मेवतली. ताची पेकोणी फाट करून जातली. ओके. आनी देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां जेन्ना कोणाचेर आमी कोणाक त्रास आसा फकत धांवन मागणें करून ताका गरज आमी कोत्ता. गरज आमकां कितें? गरज आमकां तांकां उतराची सजमणी दिवपाक. गरज आमकां ताका उतराची सजमणी दिवन जेन्ना ती उतराची सजमणी मेवता तेन्नाच की तांकां ती पेकोणी फावो जाता. सगळे देवाचें तांकां फावो जाता. तेच बरोबर आमकां आमचो बावाड गोड जाता. लोक जो तेजी गोवायकी आयकता तांचो बावाड गोड जाता. आनी दिसान दीस आमी वाडत वेता, जेजू सारके जायत वेता. आमेन. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So, Maria, Sister Maria Gonsalves, तू Yes, yes. opening prayer कोत्ता नी दुसरे पावटी? Closing. Closing कोत्ता, okay. Right. जोनीना recap कोत्ता नी opening prayer कोण कोत्ता? हाँ? कोण एकलो opening कोरा रे बाबा? Rita? Sister Pauline, तू कोर. Sister, I don't know to accompany. I am like Brother Vincent said, no, I really don't know how to pray. Our Father, glory be to the Father. I would love to pray. Okay, no worries. Kono tori kor. Kono ekla kor. Konkani. English and that gatele maka. Philomena tu kor re. Huh? Philomena. Philu. Why aren't you talking to me, Philu? You're making no? Amre Fatima bade ha, sister. Oh, Fatima bade sadang kotta. Deva. Philu, you are saying opening prayer, sorry. Hello. What about Elvira? Hello. Okay, sister, I will do. Thank you, my dear Praise sister. God, God bless praise you. Praise God. Opening prayer, right? Sister, Yes. opening prayer.
no? Yeah. Opening kor Baba tu. Okay. Jonina will do the recap and Maria is going to do the closing prayer. Thank you. Praise Bawa. God, sister. Bawa Vincent, Dev baren koru. देव बरें करूं सिस्टर देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक समेस्तांक Very nice, clearly and nicely he explains. Yes, Praise God, thank you, praise Jesus. Fatima called me today, come and join. Praise Why God. should Fatima call you, Pauline? You know, No, she no, don't- every Wednesday we are here. No, I don't know the timing, sister. I came now from Doha. I came now to Goa. I'm just new to this place. Okay, but you are in the group, Konkani Yeah, group. because yeah, I know. But now, but I don't know the timing, you know, that is why I'm having some problem. Okay, now I you are will in. definitely join. Yeah. Now you are in Goa. It's 7:30 your time, my darling. Okay. She will attend. Thank you so much. Okay, no worries. Have a good one. Thank you, everyone. Brother, Yes, sister Fatima. Yeah, yes. brother, sorry, these days we are troubling you every day. From No, home, I think. not at all. It's a pleasure to talk to Mama. No, it's a pleasure to get trouble from Qatar, isn't it, brother? Praise God. No, because of mommy. Every day they call brother. Now they have no this thing, no current at home, brother. They were supposed to join the meeting, but I think from 4 It's o'clock. raining very heavily. It's raining very heavily. Yeah, it's raining heavily today. Last 4 days it's That's why raining they too much. cannot come online. They cannot come online. That's okay. Brother Betsy doesn't sister mind. also coming. Brother, today 2 people came. Sister dogs are nailed. Elvira is come, and then Florencio came. Florencio is Amge Florencio Nito? Nah, Florencio quit Munahatsui. He's gone. Praise God. Welcome, And brother. then Florencio. Elvira is there. Elvira is also come. Yeah, praise God. Okay, if any one of you are not in the group, my number is in the participants list. Yeah, I saw. Or if you know Brother Vincent, you can just message any of us and let you in the group. Okay? I'll give you Elvira's number. I'll message you their number. Okay. Praise God. Praise God. Fatima's there to call me. Okay. No, brother, Yesterday I missed your thing, brother. Yesterday I forgot. By the time I left the office, I was on the way. I forgot to log in. Because you start the time when we finish from work. Okay. I like that. couldn't. I like the salad also. You spoke about the salad, the gifts of the Holy Spirit. I was listening in Doha. Praise God. He's telling me every day about you, brother. Yeah, because sometimes I listen to the videos, you know, the talks. I really like it. Even though it's Konkani English, I listen. It is very interesting. But the only thing I cannot pray in Konkani because I'm not used to it. First time I've come to Goa and I'm staying alone. I just one day I got so scared till 5 o'clock I didn't sleep. So you can come to the 4 o'clock class every day. 4 o'clock every day I have English Bible class. No, I'm in the Mighty Mom, brother. Mighty Mom. She's in the Mighty. That's the reason I also cannot join. Otherwise, we would come. Okay. Mighty Mom. But you're talking. I watch your videos, huh? Really, Sister Maria. Yeah, I'm you're very sending the videos, no, brother. So we are watching that. Even hearing the testimonies are really very touching and very. I have only changed my life listening to testimonies only. Praise God. Praise God. Praise God. So beautiful. But brother, good. Hats off to you. You can speak Konkani very well. Konkani and Hindi. Brother, actually, to tell you the truth, from the school, in my primary, I always was bad in Konkani. Praise God. Yeah, I was saying rosary with Fatima's mummy. This Konkani that I'm speaking is the Konkani I learned for 16 years of my life. After 16 years when I was 16, almost 17, I left Goa. I went to Pune. Then I was in the Gulf. Then again came to Pune.
So I never was able to speak in Konkani. So when I came back now for the last 1 year, I have only learned speaking Konkani through sharing the word of God. So I've taken the Konkani Bible and I begin to hear the audio every day. I listen to it again. I listen to it again. So my Konkani is becoming all these, I don't know, sorbets, all these, big words of Konkani. So sometimes Rather reading I can do very well, but when the sentences and all, when you have to pray, there I get mixed up. Today with I used to Fatima's be mommy, in the church I was from the praying. childhood, but cannot pray with that Konkani, this thing. I'm telling her, our father say, Amte Papa. Then Hilmir, I don't know what to say. Non-bade. Brother, yesterday night I told her just pray with mommy, because I called one nun also yesterday. She's staying there only. Just to increase this thing of faith, brother, because she keeps like you teach her now, the second moment only she'll go like forgets. So I told sister, if you could go and just explain to her 1 Peter 2:24 and just about the crucifix and all. But then she said, I cannot make it because nobody in the vicinity to go and talk to her brother about like God. So Pauline said, I am there. And when Pauline told me in the morning afterwards, she said, I only said the rosary. I said, don't say the rosary. I wanted to say the scripture with her, not the rosary. Because brother, I want to revive your faith. So what I do, brother, I just talk on this thing, audio I make and I send her and I say, say after me. And then she says about that thing. This is what I'm doing, brother. So I told them at least in alternate days, call brother and just have him pray with her. So, but I'm very sorry, brother. I know you're very busy. No problem. No problem. It's fine as long as, she's able to hear, but she was able to hear. No problem. Praise God. Yeah. I just want her to be out of that thing, brother. I'm believing, brother. But yesterday I asked her, Mom, you have any unforgiveness in your heart? Whether some grudges or anything hurts in your heart. But then she's saying nothing. Brother, actually, I wanted that unforgiveness, this thing, in Konkani, so that we could tell her to say that. In case if something is there of unforgiveness. Okay, so maybe the next time when I talk to her, maybe tomorrow or the after, I'll say that The white book. forgiveness with her. I'll get that sorted out. Yeah. Because white book also we don't have in Konkani. No? No. It's only in Mangalorean Konkani, where we know Mangalorean Konkani. There is a leaflet like that I say with her sister, that down asa somya devachi kud something that I'm saying. Okay. I'll see if I can get a Konkani one white book. I think I can arrange somewhere. The salvation prayer she's saying, brother. The salvation prayer I already gave them because Sister Janet had given me that. So I make her say that prayer, salvation. They say it every day. Then they're saying the roti. Yeah. Salvation prayer you can say one time is enough. Rest of it you only pray the scripture. Salvation prayer is one time. Yeah. Once you read that prayer, I told her the it's already finished. It's already done. You don't need to have salvation prayer every day. Salvation prayer, before it is made, you must have the explanation done. Important to make the explanation. Yeah, and I told them, brother, to keep the crucifix in front of her. So I told her whenever she complains to me about the pain, I tell her just look at the crucifix thing and just imagine that Jesus took all your pain on the cross. So I said, that will make you forget all your pain, Mama. This is how I can explain her, brother. Yes, God. And I'm just doing my best to do that. Make it as simple for her to understand so she can put it. Yeah. And what I do now, brother, I'm telling her all those testimonies, like whatever I hear of Brother Johnson's online and all. So I just go and keep telling her just to make her faith grow more and more. Praise God. Praise God. Brother, thank you so much, brother. Really appreciate. God bless you. Brother, Bangarachi दूध काय बरी. Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. She's 88, but sweet. She says her birthday, brother. Next month is her birthday, 88th birthday. Wow. Yeah. Praise God. Where are you all in Goa? In the south, Cape, brother, Paroda. Cape, okay, Cape.
It's very far for you, brother. No, in Bastora. I think Bastora. I never knew where is Bastora. Then I asked someone. I asked one of my the same relative, and he said it is in Mapsa. My God, that is very far. Yeah, No, yeah. they- It'll take me about 3 hours to reach Cafe. Wow. Exactly. Because Yeah. I stay in Kolwa, brother. I stay in Kolwa. Okay. Praise God. Praise Let God. me see when I come down. I'll see you. Yeah, sure. No problem. Wow. Praise God. Waiting to come and see you. I'll meet you this time, brother, for Praise sure. God. Praise God. Wow. See? Beautiful. Praise God. Praise God. All right, brother. Okay, I got so you. so we Good end night, the class. brother. Anyone wants to do a closing prayer or anything? Any prayer? Brother, I need you to pray for Florencio for the job. Hey, Who- Fatima He's- was supposed to. We didn't say the closing prayer, no? Fatima was Yeah. supposed to do the closing today. Oh, Florence, are you Jaylin, Florence? she's gone. Jaylin Soglin. No, Florencio is there from Kuwait. Yeah, Florence. Where is he? Florence, are you there? Yeah, she's there. Okay, brother, you'll talk. Okay, I'll leave. Okay, you Yeah, say let the me close. just- Somebody say closing prayer. Let's stop the recording. Colin, say the English. You Oh, say in recording is still going on. Oh, dear. Yes. So maybe I have to cut it or something. I don't know. Heavenly Father, loving Son, most holy, most loving Holy Spirit, we love you, we praise you, we thank you, we glorify you, we worship you, we adore you. You are our Lord, our God, and our Savior. You are the way, the truth, and the life. Thank you for this very special moment, Lord. Thank you for all that you're doing into our life. Thank you for your word. Thank you for each one of us present here today. Thank you for all your blessings in our life. And thank you for this special brother who shared the word today, Lord. And we heard it not from him, but from you. And thank you. Teach us to apply this word to our life, Lord, and help us grow in your love and your spiritual understanding. We make this in Jesus' mighty and glorious name. Amen. 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 Amen.